समझा था. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Heavenly Father, for this great opportunity to be here together with your people. And Jesus, you prayed to the Father that He would send us His Holy Spirit. And the Holy Spirit would come and comfort us and teach us all things, guide us into all truths. जेजू आम्ही तुका अर्घ दितात देवाची उता सांगता तू आमचे खातीर मागणे करतय तुझ्या बापाकडे धाडूंक आमच्या खातीर तुझो पवित्र आत्मो आणि तुझो पवित्र आत्मो आमकां सहायता करता समजणी दिता विश्वास वाडयता आमचे जिवितान परिवर्तन करता पदवीन भरिल्लो आत्मो आमकां सुटका दिता सर्गाचे राज तेजी जाणवय दिता आणि आमचे जिवीत भरपूर मापान परिवर्तन जाता तुझो पवित्र आत्मा आमकां उडास आडयता जेजू तुवें सांगली उतरांची अर्घा दिता त्रिरेक देव तुम्ही आमचे संगाता आसात आमचे सलवासो करूंक तुम्ही तुमच्या पदवेन तुझ्या मोगान आमकां तुवें सोडायलाय म्हणून आमी पातयेतात. We give thanks to the Trinity, the Father, the Son, and the Holy Ghost, working together in unity, bringing salvation to our souls. And as we have come this morning, thank you so much, Lord, that you are teaching us deeper truths, truths that destroy the lie of the devil. आम्ही तुका अर्घ दितात या सकाळच्या वेळार तू आमकां तुझ्या उतरांनी सत शिकयतय आणि देवसराचे सगळे फोटीपणाक उमटून काडटय आणि आमच्या जिवितान सुटका दितय. अर्घ दिता पवित्र आत्मो तू सगळ्यांच्या काळजाक हात लायतय आणि सगळ्यांच्या जिवितान बरेपण हाडटय. अर्घा तुका सर्गेच्या बापा जेजूच्या नावान आमेन. Is that good? Hello. Praise God. So we are going to study from the Catholic Catechism book, Powerful Truths, which are aligned with the Word of God. God's salvation, law and grace, grace and justification. Now, the word justification. कोंकणीन काय म्हणतात जस्टिफिकेशन? इंग्लिशान जस्टिफिकेशन म्हणल्यार हांवें वायट केला देवाचे नियम मोडला आणि त्या खातीर म्हाका शिक्षा जावची गरज आसा. The word justification means I have disobeyed God's word, so I've gone against God's law, and therefore I have to be punished because God is a just God.
every one of us have sinned, and therefore every one of us deserve punishment and curse. आम्ही सगळ्यांनी पातक केला, देवाचे नियम मोडला, आणि त्या खातीर आमकां सगळ्यांकी शिक्षा आसा, सिराप आसा, and we all deserve hell. आमकां सगळ्यांकी एम कोणान वचूंचे फरमान आसा. पण सर्गेचो बाप आमचो मोग करता. तेका नाका आमच्यांतली कोणी एम कोणान वचूं. God is full of love. He does not want any person to be punished and deserve hell. तर ह्यो सर्गेचो बाप मोगा खातीर आमच्या खातीर एक मार्ग करता. तो नीतिवन देव चिंतो नाय करना, तर तो फटकिरो देव. God is a just God, and if he doesn't deal with justice, then he is a false God, a liar God. Imagine we have all broken the law. We all deserve to be punished. And if he doesn't punish us, then he is an unjust God. देव न्याय करतलो देव. आमच्यातून चूक जाला, आमकां शिक्षा फावो आसा, आणि तो देव आमकां शिक्षा दिना, तर तो देव खरो की फटकिरो देव. फटकिरो देव. तर अशे स्थितीन देवान मनशाक वाचोवंक एक मार्ग केला. जुने काळान देव सांगता, म्हजी उतरां तुम्ही पालन करा, तेदा तुमच्या जिवितान बरेपण येता, बेसाव येता, स्वर्ग मेळटा. Under the law in the Old Testament, you are called to obey God. And when you obey God, you are full of blessings, you are full of God's goodness, and you get heaven as your reward. पण तेतूंतले एक नियम जर मोडले, तर तुका आसा शिक्षा, सिराप आणि एमकॉन. But if you break one law, then you deserve punishment, curse, death, hell. So according to the law, no human being can obey the law 100%. तर देवाच्या नियमाप्रमाणे कोणचोय मनीस देवाचे नियम 100% पालन करूंक जायना. Somebody is saying, I have never committed adultery. Somebody else is saying, I have never killed anybody. Somebody is saying, I have never done a theft. I have never done this. I have never done that. Praise God. And therefore, I am a just man. कोण सांगता हांवें कोणाचो बलात्कार करूं ना, हांवें कोणाक एडल्ट्री करूं ना, हांवें कोणाचो चोरी करूं ना, हांवें कोणाक मारूं ना, हांव एक नीतिवन मनीस. Now what he's saying is according to man's standard. तो आतां काले म्हणटा तें मनशाच्या स्टँडर्ड, मनशाच्या स्वयंप्रमाणे. Praise God. Just give me a. Hallelujah. Hallelujah. So he is comparing himself with another man.
तो मनीस दुसऱ्या मनशांक पळयता आनी सांगता तो सोरो पियेता हांवें केदांच सोरो पिवना, तो सिगरेट ओडटा हांवें केदांच सिगरेट हाती लावना, म्हणून हांव नितीवन मनीस. पण सर्गाचे उतार, देवाचे उतार म्हणटा हांवें केदा म्हज्या चिन्नान कल्पनान कोणाकी हेट केला तर हांवें तेजे वटू मर्डर केला. हांवें खंयच्या बायलेक म्हज्या दोळ्यान तोंड चिंतांनी वायट चिंतलां तर हांवें तिजे वटू एडल्ट्री केला. हें आसा देवाचें स्टँडर्ड. आतां आमी आमच्या एक्शनान रायट आसात, पण आमच्या चिन्नान आमी पातकान पडटात. वय ना? Now somebody will say, I have not smoken a cigarette, I have not even touched it. I have never drunk wine or alcohol. I have not done this, I have not done that. Your action is good. But when I hate somebody in my mind, when I look at a woman with lust, I have already committed adultery. Now, with my thinking, with my imagination, have you all committed sin? So is there any person who has not committed sin? No, everybody. So according to the law, we are all destined to go to hell. Now look at what God does. In the old covenant, you have to work hard to make it to heaven. And if you miss it, you're going to hell. And once you miss it, you can't make a correction. That sin will take you to hell. जुने काळान म्हाका देवाचे नियम पाळूंक आसा. तेतून एक चूक जाली तर हांवें चूक केला आनी ते चूक म्हाका सिरा पाडटा आनी एमकॉनान व्हरता. आतां सर्गेच्या बापान तेज्या पुताक धाडलो. गिव मी John 3:16 प्लीज. आता देवाचो मार्ग पळय मनशांक वांचोवच्या खातीर कसो सर्गेचो बाप योजन करता, कित्याक सगळ्या मनशांनी पातक केला. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever does all good work, does praying, does go to church every day, just does sit in the chapel every day, kneels down with fasting and praying, reads his Bible every day. Now let me tell you, none of this qualifies you to receive salvation. सर्गेच्या बापान आमचो इतलो मोग केलो की त्याने तेजो एकलो तो पूत आमचे खातीर धाडलो की कोणी त्या जेजू पुताक मागणे करतात, उपास करतात, इगर्जेक सद्दां येतात मिसाक, बायबल सद्दां वाचतात, मुस्तू बरेपण करतात, प्रार्थना रात आनी दीस करतात. कोण अशे पात येता तांकां साल्वाचो फावो जायना. हॅलो हॅलो, देवाचे उतर म्हणटा देवान आमचो इतलो मोग केलो की त्याने तेजो एकलो तो पूत जेजू आमकां दिलो. जो
जो कोणी त्याचे गैर प्रार्थना करतात, चॅपलान बसतात, काला बरेला जो कोणी त्याचेर विश्वास करतात त्यांचे नाश जायना, पण त्यांका साल्वासो मेळटा, अनंत जीवन मेळटा. Let's give the Lord a big hand. Hallelujah. God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever shall pray day and night, shall go and sit in the chapel, shall go to church every day, go for mass every day, shall confess his sin every day. Some of you are shocked and saying, oh my God, I never knew that. If you are going to depend on what you do to get saved, to receive salvation, you have short-circuited God's provision. God is very straight. You believe in the sacrifice of what my Son has done for you, you shall not perish, but have everlasting life. We from childhood have been bombarded day and night. What you do and what you don't do is going to decide your salvation. That is Old Testament teaching. New Testament teaching is not what you do, not what you did not do, but you believe what Jesus has done for you on the cross. When you believe in that, you receive heaven as your eternal home, and hell gets cancelled for you. Hallelujah. Can we give the Lord a big hand for that? आमका ल्हानपण शिकवून दिला, तू काले करताय आणि तू काले कर नाही, तेंतून जाता तुझ्या जीविताचो भविष्य. आणि तुझे चिंत वाईट केले, तुका मेळटा कोण, तुका मेळटा सिराप, तुका मेळटा सगळे. पण देवाचे उतार असे सांगिना, देवाचे उतार सांगता, जो कोणी सांगा, जो कोणी मुनीस जेजून खुर्सार किते केले त्याच्यावर तो विश्वास करता, तर तेका मेळटा साल्वासो आणि सुटका. हालेलुया, हालेलुया. थँक यू जीसस. एक मिनिट. ही बहीण आता सुरे करता, आय एम लेट, आय एम लेट, आय एम लेट, प्लीज प्लीज प्लीज. तुम्ही मगा सांगा, तुमका सुटकुरे झाले, समजून मेळली, आम्ही काले सांगली, मेळली की ना. तिका तिचे जबाबदारी असा, माका मुझे जबाबदारी असा. पण आमच्या मध्ये दोघांच्या द्वारे जेजू आपले काम करता. हालेलुया, हालेलुया.
She has come late. She's already, because she's saying, by me coming, so many people are being blessed. I understand that. But I also understand that she has her own responsibility, which she has to cope up with it. But that love is drawing her to this place. But because she has come late, she is feeling guilty. And what did we learn? It is not about what you do and what you don't do. God loves you so much that He gave His Son for her. Not with what she does, not with what she does not do. But all that He's saying, can you believe what my Son did for you on the cross? And if you can believe that, you are adopted, a child of God, and heaven becomes your eternal home, and hell gets cancelled for you. Translate that. Oh, I never knew we would get a testimony so soon. I never knew we would get a testimony so soon. हांव लेट आयली म्हणा ब्रदराक म्हणटा सॉरी ब्रदर लेट जाली पण तो म्हणटा हांव आतां म्हाका दिसता भितर कित्याक हांव मातशें सांगतलें आसली पण म्हणटा आमच्या कोरण्याचेर कांयच दवरलेलें ना जेजून Just increase the volume, please. Yeah. आमच्या कोरण्याचेर कांयच दवरलेलें ना आमी कितें करूं नाजाल्यार ना करूं जेजून जे कितें आमचे खातीर केल्लें आसा ताचेर जेन्ना आमी सोत मानता आनी मानून घेता ताचो मोग आमचे ठांय ताचेरूच पुरो ताचे वरवीं आमकां स्वर्गाचे आमी दायजी जाता बापाची भुरगीं जाता आनी इफेर्न जे आमचे वाटेर आसले आमी वचोंक जाय आसले इफेर्न आमकां कातरून वेता इफेर्नाची वाट बंद जाली पूण स्वर्गाची वाट आमकां उक्ती जाल्ली आसा Please read John 3:16, please. John, Gospel of John. Late Tyler, Carlson. Okay, Juace Shubhardaman. Jesus Omo. Correct, yes. Moanan, late Tyler. Late Tyler. Zara, Susure. Peji, Sama, Ukte. Juace आता तिका काले जाय हांव जेजूचो मोग करता जेजू मुजो मोग करता यो भाव मुजो मोग करता की ना म्हाका तेतून काय पडूंक ना I know. म्हाका आय एम जस्ट टीचिंग यू म्हाका कोत्ता जेजू मुजो मोग करता मुज्या करण्यांनी न्ही तो मुजो मोग सदांच करता आनी तेज्या मोगान म्हाका मेळटा शांती आता यो भाव म्हाका मोग करता की ना म्हाका कोत्तू ना पण जेजून मेळ्ळो मोग हांव तुका फुकटान दिता Praise God. Hallelujah. Correct? Yes. Translate that in English. Today you are an English translator. I am a Konkani preacher. Now, as brothers say, I'm trying to open the pages fast, but it's not even opening, all that anxiety and whatever fear inside. So it doesn't depend on that. Jesus just loves me unconditionally. My works or my performance does not matter absolutely. It's just that the love of God is so much, it's, yesterday we were saying, it's poured out, and I was explaining in Konkani, je bashin balden otla, povitra atmya varvi bapacho mog amche kalsan otla. So it's not just trickle, so it's not like just a shower, it is poured, it's poured out. So that much of love is there. Today at Mass, I was just experiencing God's love because I really understood the way Sister explained. Whole Mass tears were just rolling out of my eyes. I was experiencing His love. And Father also preached on love only. He took the prodigal son thing and he was telling us when the son left the house and went, it was, he was still just waiting that his son would return. And the minute he saw him from far, he's saying he just rushed towards him. He did not say, "Oh, you come, you wasted everything," and all. He didn't say anything like that. He just hugged him and brought him and had a great celebration for him. So
what Father's preaching and what is in my mind, it was just a continuous flow. I was experiencing Yeah, God's she love. throughout. experienced all that love there. Then she saw this prodigal son here. मुझ्या बहिणीक थंय फादरान दिल्लो सरमो मुस्तू बरें लागलो, काळजाक थोपलो, दोळ्यांतून दुकां आयली पश्चातापाची. ह्यो मोग साकून ही आयली हांगा, म्हाका पूण लेट जालो. आता तिने सांगू विचारलें, भाव लेट जालो तर काय जालें? जेजूचो मोग आणखी म्हज्या भितर सदांच आसा. तूं म्हजो मोग करनाय या करनाय, हांव तुजो मोग तशेंच करता. तूं म्हाका म्हजे वटू राग जाला रे काय म्हणना, हांव तुजे वटू तितलोच मोग करता. कसो सर्गेच्या बापान आपल्या पुताक पळयलो, तेणे वायट केलें, तेजेर फरमावन दिवना, तेजो मोग करतच गेलो. तशें हांव आज मोगान भरल्या, तुका काले जाय ते कर, पण हांव तुजो मोग तसोच करता. Now read it in Konkani. She must be thinking, oh my God. बागीन जुआचे शुभ वर्तमान 3 16वी ओळ. खरेच ताचेर बावार ठेवता त्या दोर एका मनशाचो नाश जायना जावंक, पूण ताका सासनीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणे संसाराचो मोग केलो. You're reading from your Bible? You should have told me, no, there is. I'm thinking. Okay, now read. खरेच ताचेर बावार ठेवता. खरेच त्याच्याकडे प्रार्थना करता. बावार ठेवता. खरेच इगर्जीक सदां येता. खरेच फास्टिंग करता. खरेच इगर्जीन बरे काम करता. बावार ठेवता. खरेच बाय भुरग्यांक बरोकन पळयता. खरेच सोरो पियना, सिगरेटी ओडना, मारामारी करना. केलें बरयला? ना. खरेच ताचेर बावार ठेवता त्या दोर एका मनशाचो नाश जायना जावंक, पूण ताका सासनीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणे संसाराचो मोग केलो. Now, I'll go back to English, okay? Okay, no? Hallelujah. Hallelujah. Now, we have all sinned. We deserve to be punished. जोण एकल्यान आमी सगळ्यांनी व्हड ल्हान पातक केला आनी ताची पातकाची आमचेर फरमण पडोंकूच जाय. Let's say there is one family member who has been murdered by somebody. एक उदाहरण ब्रदर दिता. तर तूं एक आमच्या फॅमिलीचो वांगडी कोण एकलो आसा जाका कोणे मर्डर केला, दिशी मारला. जिवो मारला, ताका जितो मारला. And now that criminal is in the court. आनी आता ती केस चलता कोर्टान. जाणे ताका मारला तो मनीस तिचोर कोर्टान आसा. And the judge is saying, I'm really feeling sorry for you, so let me leave you free. आता जज कितें म्हणटा, म्हाका तुजे चुचुरे दिसतात आनी तुका आतां हांव सोडूंक सोदता. What will happen to you? आमकां कितें जातलें? What will you tell about the judge? ते जजा विशीं आमी कितें सांगतले? हांव कितें म्हणटलें? हांव कितलो सुबीत बरो जज. काय बरो जज न्ही, ताका चुचुरे दिसले आनी त्या मनशाक सोडटा तो आतां, अशें म्हणटलें हांव. याने जरूर पैसे घेला. आमी कितें म्हणटलें? हांव हाच्या बॉल्सान कितें पडलां आसतलें, पयशे खेल्यात ताणें म्हणून. That's why she speaks Konkani very nice, better than me. बॉल्सान काले पळय पडला. माई सांगता फातोर नाही, पैसे पडले. Hallelujah. Hallelujah. So, will you be happy with that judge? असल्या जजाचो जजमेंटाची आमी खोशी जातले हांव की तो म्हणटा ताका माफ करया, सोडया ताका. So, is this judge a just judge or is he doing injustice? तर हो आतां खरीच जस्टीस करता, खरेच कितें नीत करता की कितेंचे कितें करता? Injustice. Yeah. So here is an issue for the
for God, if he lets us alone free, he becomes an unjust judge. तर आम्ही जे पातक केला ते पातक तर देवान अशेंच आसूं तुजे चुचरे दिसतात म्हणून अशें तर आमकां सोडलीं जाल्यार तो देव नितीचो देव न्हय, नीत करता तसलो देव न्हय. So God has made a provision. तर देवान आदी फुडेंच एक कितें तरी एक प्लान करून दवरलेलो आसा. He gave Adam all dominion, all blessing, everything. आदावांक जेन्ना रोचलो तेन्ना ताका सगळ्याचेर ताणें अधिकार दिलो, सगळ्या बेसांवांनी ताका बोल्लो. But Adam got deceived by the lies of the devil, and he chose to believe the devil and did not choose to believe what God said. पूण आदाव फटवलो, देंवचारान ताका भुलयलो आनी तो फटवलो आनी देंवचार कितें सांगता पळय तें मानून घेतलें, देवान कितें सांगलेलें तें विसरलो. So he went and ate the fruit that God told him not to eat. आनी देवान सांगलेलें तें फळ त्या झाडाचें खायनाका पळय त्या झाडाचें ताणें फळ खेलें. So did he commit that sin? तर ताणें केलो, चूक जाली ताची, पातक जालें थंय. When he ate the fruit, did he commit sin? No? ताणें तें फळ खेलें पळय तेन्ना ताचें पातक जालें. थोडी वय म्हणटात, थोडी ना म्हणटात, कितें? The sin was not when he ate the fruit. ताणें फळ खेला पळय तेन्ना पातक जावंक ना. The sin was when he chose not to believe in what God said. पातक केन्ना जालें? जेन्ना देंवचाराचे बुलोवणी, देंवचारान पळय कितें सांगलें तें ताणें सोत मानलें आनी देवान सांगलां पळय तें सोत मानूंक ना, ताचेर मन दवरूंक ना पळय तें ताचें पातक. So the sin did not take place by his action. Sin took place by his wrong thinking, wrong believing. तर पातक आतां खंय आसा? ताणें ती कोरणी केल्या, ते फळाक घास मारलो पळय ताचेर न्हय. ताचें पातक केन्ना ताचे मनांत चिंतप आयलें तेन्ना देंवचाराचें ताणें घेतलें आनी देवाचें पळय तें नाकारलें वा सोडलें, तेन्ना ताचें पातक जालें. And because of not believing God, followed with action, he committed sin. Now that sin nature came into Adam, which God had not planted. It was Adam action that brought sin into the world. तर आतां ताणें चिंतप तें मनान आयलें पळय तें घट धरलें, ताचे प्रमाणे ताणें ती कोरणी केली फळ खावन आनी आतां ताच्या भितर हे पातकाचे सैम भितर सरले. देवान ताका रोचता आसतना पातकाचे सैम दिवंक नासले, पूण देंवचाराची फोट ताणें मानून घेतली. देंवचारान सांगलें पळय ताचे प्रमाणे केलें देखून ताचे भितर पातकाचे सैम आयले आनी ताचे वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक पातकाचे One सैम of the भितर सरलें. excellent example, एक उदाहरण भाव दिता आमकां. somewhere in some place, some person got infected with COVID. दर्यात एक उदाहरण आमकां. एका खंयच्या गांवान, एका जाग्यार, एका शारांत म्हणया कोणाक कोविडाचें इन्फेक्शन लागलें. And that person is helpless and in great trouble. आनी हो मनीस कांय आधार नासलेलो आनी तो आतां खूब त्रासान पडलेलो आहा. He's standing by the road in total fever and helpless. आनी तो आतां कांयच आधार ना, तो रस्त्याच्या देगेक खंयचो तरी उबो आसा, जोरान भाजता आनी थंयसर आसा उबो रावला, कोण तरी आपणाक आदाराक पावतलो काय And म्हणून. some people look at him in his situation and they go and hug him, they love him, and they reach him to the hospital. आनी ताची दशा पळयल्या उपरांत थोड्यांक चुचुरे दिसले, थोडे गेले थंयसर ताका वेंग मारली, ताका व्हेलो आपले गाडयेन आनी हॉस्पिटलान पावयलो. But they did not know the person whom they hugged, the person whom they picked up was with so much of infection that he landed up in the hospital, but at the same time that infection spread to all these people. आतां तांकां खबर ना की ह्या मनशा भितर असलें दुयेंस आसा म्हणून. ताका पावयलोच हॉस्पिटलान, पूण ते पावयता कोत्ता म्हणल्यार तांकां ते गाडयेन सगळ्याक कोण पळय आसा ताचे बरोबर तांकांय ते इन्फेक्शन And these लागलें. people who got infected traveled by flight to different countries. आनी हे लोक 2-3 लोक तांकां इन्फेक्शन लागले, तांकां अजून खबर ना आनी ते विमानान बसून दुसऱ्या गांवांनी 2-3 गांवांनी वा 2-3 शारांनी All those who पावले. were in the on the plane
and all those who are in the airport, each other touching each other. Now the infection has spread to everybody. आता विमानान बसल्या पळय तितल्यांकूय ते इन्फेक्शन आयले, मागीर ते देंवतात, एअरपोर्टार वेतात, लायनीन रावतात, गोडेक आपले पासपोर्ट दाखोवंक कितें करून थिचोरूय एकामेकाक तेंकले तेन्ना ते इन्फेक्शन तांचे असले ते तांकां ते सगळ्या लोकांक पावले. We witnessed it ourselves. आमी जाणो हाची कोविडाची खबर आमकां सगल्यांक आसा, कशें ते And पसरले the fear came into man so much that he would die. आणि आमचे ते जाणो जावन अशें अशें ते पसरता म्हणून मनशां भितर इतली भिरांत आयली की आतां आमी ते दुयेंस जायत जाल्यार आमी मोत्तेले हांव म्हणून. He's trying his best to save his body, his life. जोण एकलो मनीस कितें ना कितें उपाय काडटा बरो उरपाक, बरे सावधीन आसपाक. He doesn't want to die. मरण सोदिना म्हणटात कितें तरी उपाय घेत आसा. But what the infection called sin that came from Adam to whole mankind? पूण पातक म्हणटा पळय हें एक दुयेंस, हें आतां आदामा वरवीं आख्ख्या मनशा कुळाक आयिल्लें आसा. ह्या इन्फेक्शनाचें आमी कितें करता काय? So if a person dies, he says, I don't know what's going to be the future, but Jesus comes and gives us the truth, and he says, there is a kingdom of darkness, there is the kingdom of light. The thief comes to steal, kill, and destroy you and take you to hell, but I've come to give you life, life in abundance. Praise God. Hallelujah. Thank God for Hallelujah. that. Hallelujah. 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 तर ज्या मनशाक हे पातकाचें दुयेंस लागलेलें आसा, तो नको ते पातकाच्या दुयेंसा वरवीं खंय तो पावत, ताका कितें कसलो फुडार आसा तो. पूण जेजू आमकां सांगूंक आयला की एक काळोखाची एक पदवी आसा आनी देवाची एक पदवी आसा. काळोखाच्या पदवी प्रमाणे देंवचार येता आमकां चोरूंक, नागोवंक आनी इबाड करूंक. पूण आपूण आयला, जेजू आयला आमकां जिवीत दिवपाक आनी सुबाम जिवीत दिवपाक आयला. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So we who have received this truth have got vaccinated by Jesus, that even though we die physically in our body, our spirit, our soul does not go to hell, but goes to heaven, because that's our eternal home. Praise God. Hallelujah. तर आमी जाणो जेन्ना जेजू आयला आतां हांगासर, आमचे भितर पातक आसा, हो गोडेक आमी आदारता. पूण जेजू वरवीं आमच्या भितर हे जेजूचें जिवीत भितर घाल्लें आसा. जे भाशेन आमी कोविडाक वॅक्सीन घेतला, तशें आतां जेजूचें जिवीत आमच्या जिवितान घाल्लें आसा. जेजूच्या रोगता वरवीं आमकां पेकोवणी दिल्ली आसा. आनी आतां जेजू म्हणटा इफेनान जे आमी वचपाचें आसलां, ते इफेन आमकां बंद केलां, कातरून उडयलां आनी स्वर्गाचे दायजी आमकां करून स्वर्ग आमकां उकडलेलो आसा, कित्याक तेंच जावन आसा आमच्या सासणाचें घर. So the person who is dying but believes in Jesus, he has the greatest blessing from heaven, because he will not perish, but he will have eternal life. तर जो मनीस मरता, गोडे कुडीन तो मरता, पूण ताका तो इफेनान वेचोना, नरकांत वेचोना, ताका सासनीक जिवीत आसा जे जेजून दिल्लें आसा आनी ताचे वरवीं तो स्वर्गार पावता. So how does this take place? तर हें कशें मेवता काय आमकां? One man disobeyed God, and the infection of sin traveled into every person who came out from the mother's womb, and the nature of sin brought curse, death, sickness, disease, sorrow, and pain, and all that. तर एका मनशाच्या पातका वरवीं आदावान जेजूचेर देवाचेर आड गेलो म्हणून ताच्या ह्या कोरण्या वरवीं आख्ख्या मनशा कुळा भितर पातक भितर सरले. आनी पातका वरवीं दूख, त्रास, पिडा, चिराप हे सगळे आमच्या जिवितान भितर सरलेले आसात. Hallelujah. हालेलुया. So God made a plan to send his own son, Jesus, to this planet Earth. तर देवान आतां एक येवजण काडली ह्या संवसारांत आपल्या पुताक धाडपाक, ह्या आख्ख्या मनशा कुळाचो सोडवण करपाक. God is a spirit, देव जावन आसा एक आत्मो, and the spirit God gave this earth to a spirit being who has got a body. His name is Adam.
तर ह्या देव जो जावन आसा आत्मो ताणे हो आख्खो संवसार आमकां आमी जावन आसा आत्मे पूण आमच्या आत्म्यांक एक भायल्यान एक कूड आसा ते कूड आनी ते नांव दिल्लें ताका आदांव आदांव रोचलेलो ताचो आत्मो आनी ताका एक कूड So तयार केली. anybody who wants to rule on this planet Earth or do anything, he must have a physical body. तर ह्या संवसारान कोण जियेतलो ह्या संवसारांत आपलो वावर करतलो ताका एक कूड जाय मनशाक आमची कूड आसता पळय तशी एक कूड आसूंक जाय. So God, even if he wants to do something, he must have a body. तर देवाकूय तर आमची सोडवण करूंक जाय ह्या संवसारांत येवन कितें करूंक जाय ताका एक कूड जाय कित्याक देव जावन आसा आत्मो संवसारांत येवन तो जियेतलो जाल्यार कसो येतलो कुडीच्या रुपान ताणें येवंक जाय. So look at Jesus. तो आतां जेजू He is a spirit, तो जावन आसा एक आत्मो infinite, ताका आनी अशी मीत मेर शीम मेर ना creator. तो जावन आसा रोचणार. But now, because he loves mankind, at his Father's will, he decides to leave his glory as a spirit being and adopt a body of a man which is so low compared to so high God. तर आतां जेजू आमचो इतलो मोग करता म्हणून बापाचे खोशे प्रमाणे बापाचे येवजणे प्रमाणे तोय राजी जाता. तो म्हणटा आपूण खरो एक आत्मो पूण वो आत्मीक रूप सोडून तो आतां एक मनशाची कूड घेवपाक तयार जाता. आपली सगली मोहिमा आपूण इतलो उंचलो देव तो इतलो खालतो मनीस जावपाक तयार जाता. So the angel Gabriel comes and speaks to a woman because only a woman can create a body to a spirit being. तर आंश पडवो गाब्रिएल येता आनी सायबीण माये लागीं उलयता तिका देवाचो संदेश दिता कित्याक फक्त एक अस्तोरेच्या कुसव्यांतूच मनशाची कूड घडून हाडूं येता अस्तोरेचे. So a spirit can receive a physical body only from a woman. तर आत्मो जो आसा ताका तर कूड घडून हाडूंक जाय ते फक्त अस्तोरेच्या कुसव्यानूच तो घडून येता. Thank God for all you women. प्रेज गॉड. सगळ्या अस्तोऱ्या खातीर देवाक आर्गां दिवया. आर्गांची भेट मोपया जेजू. थँक्यू लॉर्ड. थँक्यू जीसस. Because you are empowered to bring a spirit being with a physical body. कित्याक ही कृपा आमकां देवान दिल्या ही पदवी दिल्ली आसा ही शक्ती एका आत्म्यांक कूड दिवपाक फिजिकल. For example, she has brought into this world how many? हो. 4 spirit being with physical body. म्हाका 4 भुरगीं आसात म्हणटा 4 आत्म्यांक म्हज्या कुसव्यांतल्यान कूड दिल्ली आसा आनी ती ह्या संवसारांत आसात. The manufacturing took place here, but if I ask her how did she create a heart, she doesn't know. दर एक भुरग्याचो कुसव्यान जल्म जालो पूण ताचे काळीज कशें जालें ताचे दुसरे सांदे कुडीचे कशें जाले ते आमकां खबर ना. Really? Praise God. Praise God. Hallelujah. So also Jesus is brought into this world only when Mother Mary said yes to what the angel said, because we as man have been given the choice to say yes or no. तर जेन्ना सायबीण मायन त्या आंश गाब्रिएल तो संदेश घेवन आयला ताका ताणें वय म्हणला ही जावन आसा देवाची चाकोन जावं म्हजे सगळे तुजे उतरा प्रमाणे हो जबाब दिलो तेन्नाच तो आत्मो जेजून तिच्या पवित्र आत्म्या वरवीं तिचो कुसवो सांबाळलो. So the fertilization that took place were 2. One, a seed that was given to Mary from an angel Gabriel, and to fertilize this seed, the power of the Most High God who came upon Mary, and the conception took place. तर मोरयेन वय म्हणलें म्हणून कित्याक मनशाक अधिकार दिल्लो आसा वय म्हणूं येता वो ना म्हणूं येता. सायबीण मायन वय म्हणलें म्हणून तिच्या कुसव्यान तो जल्म संभवलो. आता 2 वस्तू वरवीं पयले तिणें वय म्हणलें संदेशाक देवाच्या संदेशाक वय म्हणलें तेन्नाच पयलें बी पडलें. आता पहिले बी पडले
Gabrielan tika येऊन बी दिले. तेन्ना आंच बडव्या गाब्रिएलान जेन्ना तिका सांगले संदेश दिलो पळय तेन्ना ते पयले बी तिच्या कुसव्यान. Let me show you that so that you are sure nobody will deceive you. Luke 1:35. And most of the Bible translation have missed it out. You don't find that word in many Bibles. And I'm so sure in Konkani Bible you won't find that word. All eyes fixed on the Bible, please, so that the next time the devil cannot deceive you. And the angel answered and said to her, the Holy Ghost shall come upon you, and the power of the highest shall overshadow you. Therefore, also that holy thing which shall be born of you shall be called the Son of God. Holy thing. Now remember, words are spiritual things. Therefore you say to one another, come here, I want to tell you something. Don't you go and tell anybody anything. Now you're not saying, come here, I want to tell you some words. No, you're saying, come here, I want to tell you something. Words are things which are spiritual. When it is spoken by faith or fear, that thing which is spiritual now becomes natural, physical thing. तर हांगा इंग्लिशीच्या पवित्र पुस्तकार ना कोंकणी वाच ना असं घाले वाच आणि देवदूतान जाप दिवन म्हणले पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आणि भोव व्हडत्या देवाची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. याच खातीर तू जल्म दिवची आसा त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हूण सर्वेस्पर नांव दितलो. हालेलुया. हालेलुया. इंग्लिशीन कशें आसा तर पवित्र वोस, ती पवित्र वोस जी घडून येतली. आतां आमी आतां इंग्लिशीन कशें म्हणटा हांगासर कम हियर आय वांट टू टेल यू समथिंग. हांव तुका कितें तरी सांगूंक सोदता बट इन इंग्लिश कोंकणी बी से सांगूंक सोदता. इट्स नॉट देयर इन एंड आय डोंट नो हाऊ टू पुट इट. Every time we talk to one another, we are distributing spiritual things. जितले फावटी आमी उतरां उलयता और एकामेकाक कितें सांगता आमी तेन्ना वस्तू दिता. कित्याक त्या उतरां जावन आसा आयदन कशें ते उतरान आमी भावार्थाची उतरां उलयता नाजाल्यार भिरांतीची उतरां उलयता. जेन्ना उतरां येतात ती आत्मीक वाठारान एक ताचो सोयरीगत जाता. खंयसर तूं वेतात भावार्थाची उतरां जाल्यार भावार्थाच्या वाठारान ती वेतात देवाच्या वाठारान. पूण आमी तर भिरांतीची उतरां उलयत जाल्यार ती देंवचार जिखून घेता आनी देंवचाराचें राज फुडें सरता. So when you go to the doctor and he gives you some reports and he says your days are numbered, you are going to stay for another 3 months. Now what words did he give you, life or death? Death. दोतोराशी धरतो आमी गेल्या आनी ताणें एक रिपोर्ट दिलो आमकां दुयेंसा चेकिंग बी सगळें केलें जाल्यार आनी तो सांगता तुका थोडे दीस आसात संवसारान जियोवपाक 3 म्हयने तुका हांव सांगूं शकता आसतलें म्हणून. आतां ताची उतरां कसलीं, जिविताची की मरणाची? मरणाची. And then the person who is in depression by now meets another person who has the word of God. आणि हो मनीस आतां चिंतनाच्या भारान सारको चेपला हे दुयेंसाचो रिपोर्ट आयकोन. पूण तो तिचलो येता आसतना ताका वाटेर कोण एकलो मनीस मेवता जाच्या भितर देवाचो पवित्र आत्मा भरलेलो आसा आनी ताका तो भावार्थाची उतरां दिता. So he comes and preaches to him the gospel, the good news of Jesus Christ. आणि तो मनीस येता आणि ताका जेजूचे बरे खबरेची शुभ वर्तमानाची खबर ताका सांगता. And then he gives him a link on the YouTube.
आणि ताका मागीर एक सांगता ते मोबायलाचेर न्ही तुका एक लिंक दिता एक युट्यूबाचेर तुवें थंयसर So पोवचें he plugs his ears and listens to the same teaching day and night. आणि जी शिकवण टिचर दिल्ली आसा तो कानान आपल्या ते इयरफोन्स घालता आणि ते आयकत रावता तेच परत परत Now the same process starts again, like the angel Gabriel came and spoke to Mary. This person has come and speaking to this person who is sick and giving him holy things. तर जे भाशेन आंज बडव गाब्रिएलान येवन मारियेक दिल्ले संदेश देवाचो बरी खबर तसोच हो मनीस हाच्या भितर पवित्र आत्म्याचे जेजूची बरी खबर आसा तो त्या सिक मनशाक दुयेंत मनशाक वचून सांगता आणि ताका आता देवाचे उतर जे दिल्ले आसा ते तो आता आयकता He listens to it day and night. रात दीस ताचेरूच तेच आयकता तो He doesn't even know what has already begun the process. Like I asked her, she delivered 4 children. And I asked her, can you tell me how did you create the heart? She said, I don't know. I only started the process. After 9 months, the big grown baby came out. What went in, I did not see. But I surely saw what came out. हालेलुया हालेलुया तर जे भाशेन तो मनीस आयकता आणि ताच्या कानान आता हे देवाचें उतर वेता तो नको त्या देवाच्या उतरा वरवीं ताच्या भितर कितें जाता ते दुयेंस कातरोन वेता आणि भावार्था वरवीं ताचे कुडींत भलायकी तयार जाल्या जे भाशेन भावान म्हाका प्रश्न घालो 4 भुरग्यांक जल्म दिलो पूण ती भुरग्याचे काळीज केन्ना जाले आनी कितें तो लिव्हर केन्ना फॉर्म जालो उरलेले हाडां बी केन्ना फॉर्म जाली कशी जाली ते जाणय तूं ना हांव फकत जाणो आमचो संबोध जालो गोबायलेचो पूण मागीर 9 म्हयन्यांनी भुरगो तयार Fall, I know, fall. फळ तयार जाले म्हणटा In the same way, when the person is plugging his ears with the word of God is Jesus, Jesus and your संबंध झाले आणि पवित्र आत्मा आता तुझ्या जीवितान प्रेग्नेंट जाऊन त्याच डॉक्टर कडे पावतय 5 महिन्या मागीर डॉक्टर सांगता आतांय जीव आसय डॉक्टर हांवें तुका नवो रिपोर्ट हाडूंक दाखयता म्हज्या भितर खंयचीच सिकनेस ना खंयच्या डॉक्टर कडे गेलो हांव डॉक्टर कडे वचुना हांव गेलो क्रिएटर कडे कोणे म्हाका केला तेजी उतरा कडे आनी तेतून म्हजें जिवीत बदलाव जालो Praise God. तर okay, you told in Konkani, so I'll tell in English. Huh? I have to tell in English. You said in Konkani. Oh my God, I said it in Konkani. Yeah. Okay, you said it in English. So I'm so sorry. No. So this person has been he's hearing the word of God day and night, and already within him the healing has started and it is complete. So after 5 months, he was given 3 months by that doctor to live. But after 5 months, he goes to that same doctor. And the doctor says, oh, you're still living? So he says, yeah. So which doctor did you go to? He said, I didn't go to any doctor. I went to my creator. And the healing is complete. There is no trace of any sickness in my body. Praise That God. is why. Hallelujah. 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 That is why people who fail to plug their ears with the word of God day and night, they might be praying for 1 hour, but 22 hours or 23 hours, they have the knowledge of sickness in their mind day and night. Then they come and say, I prayed, I believed, but yet I did not get healed. Healing doesn't come because of how much you prayed. Healing comes because how much did you believe the Son of God, Jesus, and His Word. Hallelujah. Hallelujah. Oh, 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 oh. तर जायती जाणां आमी आसा तशें घोडेक मागणे करता वरभर 2 वरां घोडेक मागणे करता पूण उरलेली 22 वरां 23 वरां दिसाचे कितें चिंता त्या दुयेसा बद्दल त्या प्रश्ना बद्दल ती परिस्थिती जी आसा त्यो कोणती दुखी आमच्या मनान घोळटात आनी मागीर आमी म्हणटा हांवें मागणे केले कांयच सांगना कित्याक सांगना काय जावना नाही झालें आनी की वायट जालें ती परिस्थिती आनीक बिगडली सुबेज वायट जालें
बरेपण तर येवंकूच ना, हांव मागणें करता, पूण तूं दिसभर कितें चिंताय, तुजो संबंद कोणा लागीं आसा, दिसभर ज्या चिंतना वरवीं, भिरांतीच्या चिंतना वरवीं तुवें संबंद जोडलाय देंवचाराच्या राजान. ती भिरांतीची चिंतना, तें जे भिरांतीची उतरां उलयताय, तेंच तुका तुज्या जिवितांत घडोवन येता. देवा लागीं तुजो संबंद घडोवंक फक्त एक वरभर, आनी तो संबंदूय कसलो, आमीच एक सायड रा 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 उलोवपाचें. तो कितें सांगता तें आयकूंक रावच ना. I'll take a interview now. Can you? Acha. First baby delivered, 3 months pregnant or 4 months pregnant. Will you go skipping? And then she's skipping, huh? No, you. तर बाब म्हणटा पयलेच फावट गर्भ सांबाळलो तेन्ना स्किपिंग कोत्ताले गा म्हणटा. No, one lady came and said skipping is good, delivery normal. Will she take that advice? कोणे तर येवन सांगले तुका नॉर्मल डिलिव्हरी जाय, तू बरें एक्टिव्ह आसूंक जाय, एक्टिव्ह आसूंक जाय म्हूण सांगला, चलोंक जाय आनी कितें करूंक जाय, पूण स्किपिंग कर म्हूण सांगलेले पासून जाल्यार हांव करची नासलें, बिकॉज इट्स कॉमन सेन्स. What will happen if you do skipping? Doctor is here. Doctor, what will happen if she does skipping? Baby will come instead of 9 months in 3 months. Twins. Then again, more careful. Hallelujah. Hallelujah. So is she taking any advice that will bring abortion to the baby? तर कितेंय कोणें सांगलें जाल्यार जे ताचे वरवीं ते भुरग्याचो गोरपाट जावं येता वखदां न्ही, आय मीन वॉट आय से, चुकीन जर कितें केलें, उडकी मारली वा कितें केलें, हूंय वयर चडलें, तितली आवय काळजी घेता, कित्याक ते बरे भाशेन तो गर्भ सांबाळला तो उरोंक जाय. Will you go into wrestling matches? ना, रेसलिंग करूंक बी वेचल्यार काय म्हणटा आमी ते वॉट इज दॅट गेम, कबड्डी 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 खेळतात ते वरार तोहले 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 आमी करचे ना, कित्याक आमी जाणो ते कितें गर्भ सांबाळलो I तो आमी never thought सांगूंक जाय. about kabaddi. Yes, will you go and play kabaddi? In the same way, when a person is not plugging his ears with the teachings of Jesus day and night, he is actually playing kabaddi with the devil. जेन्ना खरंच प्रेस गॉड, First class, yaar, kya? Or doing. जेन्ना आमी दीस रात देवाचें उतर देवाचें उतर आयकना, आतां आमकां इतली बरी सवलती आसा, आमचे लागीं चडश्या लागीं स्मार्टफोन आसा, ते स्मार्टफोनाचे वरवीं आमच्या युट्यूबाचेर आसा पळय ते देवाचें उतर आयकत रावं येता. आतां वो मँगलोर जरी चलतालो तो तिचूर थोड्या लोकांक, पूण आख्या सगल्यांकूच आख्या संवसाराक म्हण येता, इट वॉज ओपन फॉर ऑल, सगल्यांच्यान आमच्यान तो घेवं येता आसलो. तर ताचे वरवीं तर ताचे वरवीं आमकां सगल्यांक देवाचें उतर आयकूंक मेवलें. Many of us have heard. I took advantage of it as much as I could. I would get up in the morning and leave it on in the kitchen. While I'm preparing breakfast, packing the tiffins of the children, I'm also listening. And as they are coming to take a spoon to stir their coffee, or they're coming to wash their cup, they're listening. Sometimes I could see Abigail getting stuck there, and I know she has to go, but she's so stuck and she's listening. And that's why the car has come to pick her up. So it was a great advantage. आमकां देवाचें उतर मेवता जाता तितले आमी आयकत रावपाचें, कितेंय करुया. आतां I was just telling someone else, घराक आतां सारवण मारता, सगळ्या आख्या घराक आमकां रेंज मेवना, थोड्या भागांनी येता, पूण हांव फोन व्हरोन थी दवरताली, आयकत तितलो स्पिकराक कनेक्ट कर, व्हडल्यान दवर, सो दॅट देवाचें उतर कशेय भाशेन आयकत रावया. जितलें आमी देवाचें उतर आयकता आनी तें आमच्या कानान भितर वेता, जाल्यार सगळो जो आसा वायट आसा ताचो नाश जाता. आनी देंवचाराची चिंतना, द फर्स्ट थिंग इज इट स्टॉप्स द थॉट्स ऑफ द इवल वन कमिंग, बिकॉज यू हॅव द वर्ड ऑफ गॉड that is coming in. Whatever is there, the infirmity or whatever else is just getting flushed out. Praise God. Hallelujah.
Now, this is our situation. ब्रदर आमकां आतां कितें दाखयतालो की To आमी teach in Goa, I have to put lipstick. I have to keep on jumping. All these examples we teach you so that you begin to change. I'm not doing what do you call? Tiyarth. आपण But हांगासर I'm teaching you, those who are doing tiyarth with the devil, stop that tiyarth and get into with Jesus, and now you will kick the devil out of your life. God, hallelujah, 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 hallelujah. जेन्ना आमी देवाचे उतर आयकना पूण आमचीच चिंतना मनान घडयता जे भाशेन ब्रदरान आमकां आतां उडक्यो मारून दाखयल्या तीच चिंतना परत 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 She's doing only like this. यू डीड इनफ The leg is not moving up and down. She's doing only. तीच चिंतना मनान घोळत आसात आनी ते आमी गोडेक नेटान कितें म्हणटा आमी झुजोंक सोदता आमचे वस्तुकी आमी थकता आनी आमी म्हणटा आमी इतलें केलें आमी इतले मागणी केली इतले पावटी देवाचे उतर म्हणलें पूण कशें म्हणटा भिरांतीन म्हणटा देवाचो मोग आसून अणभवूंक ना भावार्थ ना आनी आमी अशें करून करून कितें जाता भिरांतीची उतरां उलयता म्हणून देंवचारा लागीं आमचो संबंद जाता ताचे लागीं जे भाशेन म्हणल्यार कबड्डी खेळटा पळय ते देंवचारा बरोबर आमी कबड्डी खेळटा ताका आमी आनीक परवानगी दिता आमच्या जिविताचेर जैत व्हरूंक आनी आमचे त्रास वाडोवपाक Hallelujah. हालेलुया I want to challenge anybody seated here. सगल्यांक म्हणटा एक चॅलेंज आव्हान मांडलेलें आसा Even if you don't pray, it's okay. तूं मागणें करिनाय जाल्यार उपकारता Take one teaching from the YouTube. युट्यूबार पळय टिचिंग आहा शिकोवन दिल्ली आसा First teaching you take thermometer and thermostat. एक बरी शिकोवन आसा थंय थर्मोमिटर जेन्ना आमकां जोर येता तेन्ना आमी चॅक करपाक कितलो जोर आयला पळय तो थर्मोमिटर वापरता आनी आनीक आसा ताका थर्मोस्टाट एसीक आसता ओ गोडेक फ्रिजीक आसता त्या प्रमाणे ते इतलो गोत जालो म्हणटच परत सेट जाता परत स्टार्ट जाता सो ताचे प्रमाणे शिकोन. ती एक शिकोवन दिल्ली आसा हे दोन उदाहरणां घेवन ती आमी आयकुची Listen to the teaching day and night for 1 month. हीच एक धाकटली शिकोवन घेवन आमी तर दीस एक म्हयनोभर आख्खो दीस तर आयकलो तीच शिकोवन परत परत जेरूल आमच्या जिविताची नवसरणी जाताच Hallelujah. हालेलुया You will see such a big change in your life. तीच तर शिकोवन आमी घेवन आयकत रावलो जाल्यार खरेंच आमच्या जिवितान खूप नवसरणी बदलणी जातलीच But in spite of God making it so easy, पण इतले आमकां आमचे लागीं सवलती दिल्ल्यो आसा आसून पासून but I tell you, when you go out of the door, you will not practice it. हे आमी हांगासरूच इतले वखदां उडास जाता भायर सरले की आमी विसरता Because we have got more unbelief than believing. कित्याक आमचे भितर चड दुबाव आसा चड उरलेली शिकोण संवसाराची इतली बोललेली आसा देवाची शिकोण रोखडीच भायर सरता आनी ती शिकोण God says faith will come in by hearing and hearing by the word of God. देवाचे उतर अशें सांगता भावार्थ कसो आमकां येता देवाचे उतर आयकून आनी आयकून आमकां भावार्थ येता And if you're listening to one track for 1 month continuously, here again and again and again, that you know what's going to be the next dialogue, faith has already come in and faith has already begun to destroy that sickness in your body. Praise God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. But if you're not going to plug in and you're going to plug in what the doctor said, what he said, how do I know you got faith or you got fear? When you have no peace, when you got worry, when you got anxiety, my friend, you are on a journey of death. 100% guarantee. जरी तर ती एकूच शिकोण तर आमी घेतली आयकली म्हयनोभर सकाळी सांजे तीच आयकता रातचे न्हिदता तेन्नाय म्हणटा प्लाग कर कानांनी आनी न्हीद म्हणून ते आमी न्हिदल्या पूण आमचे आत्मीक मन आसा पळय मनाक आमचे 2-3 भाग आसा एक भाग न्हिदना त्या भागाकूय ते आयकोनी दीस रात आतां जेन्ना तशें जाता तेन्ना कितें जाता भिरांत जी आसली पिडा जी आसली ती नपयत जावन गेली कित्याक भावार्थ भितर आयलो इतले आमकां ते आयकून संवय जावंक जाय की फुडें आतां नेक्स्ट लायन कितें येतली ती आमकां खबर जावंक जाय खबर आसूंक जाय म्हणजे इतलें ते आख्खे टिचींग आमकां बाय हार्ट जाल्ले भाशेन आमी जाणो आनी ताचेर आमचो भावार्थ दवरलेलो आसा पूण जरी तर तशें जायना
जाल्यार आमचे भितर आतां दोतोराचो रिपोर्ट वा म्हजे पिडे बद्दल कितें चिंतना आहा पळय ती म्हज्या मनान गळत आसात आनी हांव आतां ती दुयेंस आसा पळय तातूनच सुबेज रिगलेले आसा आनी म्हज्या जिविताचेरूच हांव आतां सिकनेसाक लागून मरण हाडटा पूण आनी जिवीत ना पूण देवाचें उतर तर भितर वेता म्हज्या कानांनी आनी म्हजें मन नवसरता जाल्यार जेरूल ती पिडा गेलीच म्हूण हांवें मानून घेवंक जाय. Come on. How many of you believe God gives you victory? Lift your hands up. Come on. कितलीं जाणां आमी म्हणटा की देव आमकां जोयत दिता. Come on, lift your hands up. Don't feel shy. कितलीं जाणां आमी म्हणटा आमकां देव आमकां जोयत दिता. Come on, lift your hands. Wave your hands. Come on. Those who are lifting their hands, they don't know the truth. जाणी हात वयर काडला तांकां अजून सोत कितें तें नको आसलें खबर ना. That's why day and night they are looking at God and saying, God will give me victory. देखून दीस रात आमचे कशें मन Give me 1 John देवाक 5:4. पळयता आनी म्हणटा देव म्हाका जोयत दितलो, देव म्हाका ह्या सिच्युएशनांतलो निवारतलो, देव करतलो म्हूण आमी रावता. Do you believe God gives you victory, my dear sister? Yes, no? No, you can say already she got, but yet a person lives a defeated life. To get that what God has already given, you must have peace. You must have joy. You must have confidence. If these three are lacking, you are saying that you got belief, but you got unbelief. जोरी तर आमी जाणव देवान आमकां सगळें दवरलां करून दवरलेलें आसा पूण तें जें करून दवरलेलें आसा तें हांवें जोडून घेवपाक म्हाका संतोशान रावपाची एकदम गरज. शांतीन म्हजें मन दवरपाचें आनी तिसरें तें म्हाका मेवलेंच म्हूण तितलो थीर बावाड और खात्री म्हाका आसूंक जाय. ह्यो तीन वस्तू तर आसात जाल्यार म्हज्यान म्हण येता की म्हाका तें कितें देवान दवरलां तें A मेवतलें. lady came from Bangalore to Mangalore, where we are having a discipleship course. एक वस्तुरी बँगलोरच्या गांवांतल्यान मँगलोर आयली ज्या जाग्यार तो रितीर चलता 3 म्हयन्याचो पळय थंयसर. She came because she has an issue with her body. Her leg is 3 inches short and her hands are 3 inches short. She went to the doctor and the doctor began to try to align her bones and he could achieve 1 inch with a lot of pressure and all that. And she had to pay him 50,000. But yet the leg was short by 2 inches and hand by 2 inches. आता ही वस्तुरी थंयसर आयिल्ली कित्याक तिच्या हात आनी पांय मातसो मोटवो आहा 3 इंची मोटवो आसा आनी ती दोतोराशी गेल्या दोतोरान ट्राय केले खूब उपाय करून खूब प्रेशर असो घालून ओडून कितें करून 1 इंच वाडलो तरी पूण 2 इंची उणो आसा. दुसऱ्या पांयाकीन हो एक पांय 2 इंची उणो आसा. आतूय तसोच Now the word of God is saying whatsoever is born of God overcomes the world, and this is the victory that overcomes the world, my faith. तर देवाचें उतर Put it in Konkani. पयली जुवांवची चीट 5:20 आनी 34 वळ. आनी ताच्यो आज्ञा जोड न्हय कित्याक जांकां देवान जल्म दिला तांणी संवसाराचेर जोयत व्हेला. संवसाराचेर आमी जोयत व्हेला तें हें आमचो बावार्थ. Amso Jesu. आमचो बावार्थ. Amso Jesu. आमचो बावार्थ. Amso Jesu. आमचो बावार्थ. Kon? One minute. कित्या वरवीं जोयत व्हेला आमी? Just give her a cordless mic. Let me hear. In English. Let us say in English or Konkani. Yeah. Who will give you victory? Yes, I have faith. Yes, Louder, little louder. yes, I have faith. I cannot understand. Say that again. I have victory. Who will give you victory? God. Yes, God will give you victory. yes, He's with me. And what do you read there? What is written there? Yes, कशें आमकां जोयत मेवला. This is the biggest problem in our Christian life because we have been taught right from childhood, God is going to give you the victory, which is the biggest lie. God has given the victory. He's looking for your faith
your faith to what Jesus has done on the cross is what gives you victory. God, praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Now, if she believes God will give her victory, is she aligning with the word of God? ही जावन आसा एक व्हडली फोट ल्हान थान आमी आमच्या भुरगेपणांतल्यान आमी जाणो आमच्या तकलेन गेल्ले आसा की आमकां देव जोत दितलो, आमच्या कोश्टांतलो देव आमकां सोडवण दितलो, आमकां सुटयतलो, आमकां सुटावो दितलो. पूण तें तशें न्हय. देवान सगळे सुटावे, सगळे पिकोवणी आमकां दिल्ली आसा. तर ही फोट जेन्ना आमच्या मनांतल्यान भायर वेता आनी सोत कितें तें आमच्या मनान आमी घालता, तेन्नाच आमकां आमची पेकोवणी, आमची सुटका, आमचो सुटावो प्रश्नांक आमकां मेळटा. Why am I saying listen to the same teaching day and night? परत परत तीच शिकवण कित्याक आयक म्हण सांगता ब्रदर आमकां? Because faith comes by hearing and 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 hearing the teachings of Christ. When a person believes in faith, he doesn't go around telling everybody pray for me, because his faith can fix that problem. Praise God, hallelujah. ती परत परत तीच शिकवण कित्याक आयक म्हण सांगता आमकां ब्रदर? कित्याक जितले पावटी आमी ती आयकता आनी आयकता ताच्या वरवीं बावार्थ येता. बावार्थ कसो येता? देवाचें उतर आयकून आनी आयकून, आयकून आनी आयकून आमचे भितर येता बावार्थ. ज्या मनशा भितर बावार्थ आयिल्लो आसा तो आतां तो जाणो की आपणाक जोयत म्हज्या बावार्था वरवींच मेवता. हांगासर पळय म्हणटा संवसाराचेर आमी जोयत व्हेलां तें हें आमचो बावार्थ. आनी बावार्थ तर आमकां जाय जाल्यार देवाचें उतर दीस रात आयकूंक जाय. जेन्ना म्हज्या भितर बावार्थ आयलो, आतां हांव जाणो जाता की हांवें म्हज्या प्रश्नांक हांवें अधिकारान उलोवंक जाय, तेन्ना तो प्रश्न येतलो म्हणून. पण जो मनीस अजून नको, ताका हें सोत कळोंक ना, तो दुसऱ्याशी वचत आसा, मागणें कर म्हजे खातीर मागणें कर अशें म्हणीत आसता. Hold a hand and take her. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Has God made it so simple? देवान आमकां इतलें सोंपें करून दिल्लें आसा, पूण आमच्या मनांक आमकां दिसता कितें व्हडलें कितें आमी करूंक जाय म्हणून. All that is asking you, plug your ears, man, and listen to the word. Why do you want to be stubborn and sit with that sickness and sit with that Satan troubling you day and night? Why can't you humble and talk to God and say, Lord, I'm willing to hear it day and night? God, hallelujah. फक्त आमकां सांगता देवाचे ती उतराची शिकवण आसा पळय ती आयक म्हणून. दीस रात ती शिकवण. आतां आमकां आदी आमकां वेचें पडटालें खिचो तरी, आतां घरान बसून आमकां देवाचे उतराची शिकवण जी आसा मोबायला वयल्यान आमकां मेवता, टीव्हीचेर मेवता, ती आमी फक्त आयकोपाची गरज. पूण आमी कितें आमचेच मन आदल्योच आमच्यो संवयो हट्टी कशी तशीच आसा. ते आनी आमचें मन बदलूंकच सोदिना. जें कितें दिसता तेंच उलोवपाचें, जें कोण कितें सांगता तेंच उलोवपाचें. म्हणटच देंवचाराक आमी परवानगी दिता आमच्या जिविताचेर राज चलोवपाक. पूण जरी तर आमी मातशी खालती जाता आनी देव आमकां सांगता पळय ती शिकवण तर आमी आयकता, आयकून आयकून बावार्थ येता आनी आमकां अधिकार मेळटा आमच्याच प्रश्नांक, आमच्याच दुयेंसाक हुकूम घालूंक आनी भायर उडोवपाक. Nowhere in the Bible has God said, my people are destroyed by the devil. Nowhere, nowhere. But he's saying, my people are destroyed because of their ignorance. My people are destroyed because of the wrong teaching. My people are destroyed because of their unbelief. My people are destroyed because they got a wrong knowledge. खंयसरूच पवित्र पुस्तकान अशें आमकां मेवना की देव सांगता आपल्या लोकांचो नाश जाला त्या देंवचाराक लागून म्हणून. खंयसरूच बरयल्लें ना. पूण अशें म्हणटा आपल्या लोकांचो नाश जाल्लो आसा कित्याक तांकां पवित्र पुस्तकांतले उतराची अजून खबर ना, अजून आपल्या मोगाची वळख ना. देखून Hallelujah. हालेलुया. So who's going to give you victory? तर आमकां जोईत कोण दितलो? My faith. आमचो बावार्थ. And how do I get this faith? आनी हो बावार्थ कसो मेळटा आमकां? When I continually keep hearing and hearing and hearing the teachings of Jesus. देवाचें उतर, देवाची जेजूची शिकवण जितले फावटी हांव आयकता आनी आयकता ताचे वरवीं म्हजो बावार्थ. That is why Jesus went around preaching and preaching and preaching and preaching and preaching and preaching and preaching the word of God. He did not go around laying hands and praying over the people. देखून जेजू वेता थंयसर शिकवण दीत आसलो.
वेता तिचो शिकोवण फक्त हात धरून बरें करपाक न्ही, त्याचे ते सोंपें असलें, हात धरलो बरो जातलो आसलो, पूण ताका जाय आसलो लोकांचो भावार्थ वाडलेलो म्हणटच तो देवाची उतर शिकयता आसलो, वेता त्या गांवांनी शिकयतालो. So this lady sat down to listen to the teaching. तर ही आमची भयण आतां बसल्या देवाचें उतर आयकोपाक. One day went, पयलो day दीस, went. दुसरो दीस जालो, 3 days went. आयज जाता तिसरो दीस. I never prayed. I never prayed over her. सॉरी, ते ओस्तरेची खबर सांगता जी आयल्ली मँगलोरच्या गांवान. आयल्या ती आतां कित्याक तिचो एक पांय मोटवो आसा दुसऱ्या पांयाकीन. म्हणटच पयलो दीस, दुसरो दीस, 3 दीस जाले. She is in tremendous pain in her body. ब्रदरान तिचेर हात धरून मागणें करूंक ना, पूण तिच्या कुडीन एकदम दूख आसा, खूब दूख आसा. She needs to be operated. तिची ऑपरेशन करून तिका सुटका मेळोंक जाय. The doctor said you need to be operated. दोतोर सांगता की तुका ऑपरेशन करपाची गरज आसा. So she sat down for 4 days listening to the word of God. पूण ती 4 दीस बसली आनी देवाची उतर आयकत रावली. And I kept watching her. She did not miss a single class. आनी ब्रदर म्हणटा आपूण तिचे नदर धरून हाडलो, एक पासून क्लास तिणें चुकोवंक ना, बरे भाशेन आयकता देवाचें उतर. That morning I called a young girl who has never ever prayed over a sick person. तर एक सकाळी म्हणटा आपणे एकल्या भुरग्याक आपयलें जाणें केन्नाच खंयच्याच दुयेंत मनशाचेर हात धरून मागणें करूंक ना पळय ताका. She's not even 18 years old. भुरगें तें 18 वर्सां पासून जावंक ना ताका अजून. And I told her I'll give you the instructions. आनी ते चेडवाक सांगलें आपूण तुका सांगता कशें कितें करूंक जाय पळय And तें. you will do the surgery. आनी तूं हे बायलेचेर तूं आतां ऑपरेशन सर्जरी करतलें. And she followed the instruction. आनी ताणें सारकें सांगलां तशें केलें. And she said, Mark 11:23, she just read that word. She did not pray. She just started reading the word. मार्कूचें शुभ वर्तमान 11 23 ओळ. ताणें तें फक्त वाचलें, ताणें अशें नेटान पासून हें करूं ना. Holding this lady's hand. ते ओस्तरेचो हात धरलो ह्या And she चेडवान. could see cracking going on in her bones. आनी हात धरून ते फक्त आतां उलयता, फक्त वाचता. She did not pray. She was reading the ते scripture. फक्त देवाचें उतर वाचताले. मार्कूचें शुभ वर्तमान 11 By the time 23 she finished reading, I said, now check her hands. The hands became absolutely equal. Praise God. Hallelujah. 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 For me, the greatest joy is not when I pray and get people healed. For me, the greatest joy is when children who have never prayed, they can also bash up the devil when they know how to exercise faith. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. तर हे भुरगे चेडू 16-17 वर्सांचे जाणें तिचे हाताक धरून ती फक्त देवाची उतराची वळ वाचली. ताचेच वरवीं तिच्या भितर पवित्र आत्म्याचे माखणे वरवीं तिका पेकोवणी मेवली आनी दोनूय हात तिचे एक मोठो आसलो पळय, दोनूय हात एक सारखे जाले. And now I said, let's do the healing for the leg. And that video is there on the YouTube. Anybody can go and learn it, and anybody can do it. Let me say that anyone who believes it can do it. Praise God. Praise God. Let me say that again. Anyone who believes in Jesus, they can do it. Praise God. This power is not for the preacher. This power is not for the priest. This power is not for the nun. This power is for everyone who believes in Jesus. Hallelujah. 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 तर मागीर तिचे पांय तसोच मोठो आसलो पळय, तो पांय सारको जालो. No. There I'm coming to that. ओके, तर ही शिकवण म्हणटा आतां युट्यूबार घाल्ली आसा. कोणाच्यानय ती पळोव येता आनी थी जर कशें जालां तशें तुमच्यांनी करूं येता. ही पळय पदवी दिल्ली आसा पेकोवणी दिवपाक, ती फक्त पाद्रींक माद्रींक कोण प्रिचींग करता तांकांच न्ही. ही पदवी जोण एकल्याक आमकां दिल्ली आसा. जी कोण जेजूचेर स्वत मानतात आनी ताका आपलो धनी आनी सोमी म्हण मानून घेतात, तांचे लागीं ही पदवी आसा असली पेकोवणी घडोवन हाडपाक. आतां भाव म्हणटा आपल्या हातांतल्यान पेकोवणी जाता पळय तेन्ना आपणाक खोशी भोगना, पूण जेन्ना ल्हान भुरगीं और कोण आमी सादी केन्नाच नको देवाचें उतर आतां आमी शिकल्या आनी ताची समजणी घेतली आनी आमच्या हातांतल्यान जेन्ना कोणाक पेकोवणी फावो जाता तेन्ना आपणाक खूब खोशी भोगता. कित्याक आतां ह्या आपणाकूच न्ही पूण ह्या मनशाक गमोन आयले भावार्था वरवीं आमच्यान देवचाराचो आनी ते पदवेचो नाश करूं येता. प्रेज गॉड. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. हालेलुया. So now we set the camera and we can see the short leg तर आता by 2 inches.
कॅमेरा बी सगळो सेट केल्लो आसा म्हणटा तिचोली खबर सांगता आणि तिचो पांय 2 इंच उणे आसा पळय ते आमकां मेवता तिचो पोंग मेवता. So now I said to the baby, command that left leg to come out. तर आता ते चेडवाक सांगले तू आता हुकूम घाल त्या दाव्या पांयांक तिच्या लांब जा म्हणून व्हडलो लांब जा मोठो आहा न्ही तो. And she hardly touched the leg and lifted the leg 2-3 times. The leg came out so much in 2 inches, and everybody could see that now both the legs were joined together. Praise God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Now, how did this leg grow? तर ह्या भुरग्याक आता सांगले तू आता आताची जाली दोनूय हात सारखे जाले आता पांयांक तू हात लाय आणि हुकूम घाल भायर सर म्हणजे लांब जा म्हणून आणि ताणे हुकूम घालता तुय हा 1-2 अशे हात लायता ती हा 2-3 पावटी रोकडोच पांय लांब जालो सारको युट्यूबाचेर म्हणटा पळोवंक मेवता कसो लांब जालो कित्याक पांय लांब जालो तो Now कसो for जालो. this lady to get a healing, did she sit down there for 4 days listening to the good news of Jesus Christ? आता ही पेकवणी तिच्या भितर येवपाक 4 दीस ती तिचो बसून देवाचें उतर आयकले की ना तिणे And how आयकले. much time did it take? You watched that video. It did not take more than 30 seconds. आणि ती पेकवणी येवपाक 30 सेकंड पासून लागोंक ना 30 सेकंडा भितर ती पेकवणी जाली. In the same way, the person who's listening, plugging the teaching of Jesus day and night, it doesn't take only a few seconds to get all those sicknesses stripped from your body. Praise God, hallelujah. तो जी कोण आम्ही And you can do it yourself. You can do it yourself. प्रेज गॉड जी कोण आम्ही दीस रात देवाची उतर आमच्या कानान घालून आयकता आणि आयकता ते पिढे आसा पळय ती कितली व्हडली आसत ती पूण तिका इल्लोसो उगत पुरो नाच जावपाक आणि हे आमचे वस्तुकीच करूं येता कोणाशी वचपाची गरज ना कोणे हात धरपाची गरज ना जितले हांव देवाची उतर आयकता ते देवाच्या उतरा वरवीं म्हजी पेकोवणी It जाता is your faith that gives you the victory. आणि आमच्या भावार्था वरवीं आमकां जोयत मेळटा. It is your faith that gives you the victory. भावार्था वरवीं आमकां जोयत मेळटा. God is the one who gives you the faith when you listen to his teaching. देव आमकां भावार्थ दिता जेन्ना आमी ताचें उतर आयकता पळय तेन्ना. But am I listening to his teaching? पूण हांव आयकता काय देवाची उतराची शिकवण Or my mind is full of fear and anxiety and worry? पण म्हज्या मनान कितें आसा सगळी भिरांत आसा खोंती दुखी आनी हुस्के तितलेच घेवन म्हज्या मनान हांव भोंवता. And that is why God made a way. आनी देखूनच देवान आनी एक वाट केल्ली आसा आमकां. That way is called substitution. आनी ही वाट म्हणल्यार आमच्या जाग्यार आनी कोणाक तरी घाल्लो आसा. And only when a person understands the system of God called substitution, he can get connected to God and be connected 24/7. आनी जेन्ना आमकां गमता देवाचो हो सिस्टम कितें देव आमचे लागीं कसलो ताचो प्लॅन आसा कसली येवजण आसा जेन्ना आमी ताचो सिस्टम समजता तेन्ना आमच्या जाग्यार ताणें कोणाक घाल्लो आसा आनी कोणाक Put तरी that, John 3:16. आमच्या जाग्यार कोणे तरी आमचे दूख आमचे त्रास घेवपाक कोणाक तरी दिल्ले आसा जेन्ना ते आमी समजता आनी मानून घेता तेन्ना आमकां आमची पेकोवणी फावो जाता. Start with 14. 3:14. Okay. Here is what God is showing us how this system works. देव आमकां हांगासर दाखयता आपलो सिस्टम आपली मांडणी कशी चलता पळय ती. As Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. जोआचे शुभ वर्तमान 3 14वी वळ जसो मोइसेसान ओरोण्यांत सोरोप उबारलो तसोच देव मनशाच्या पुताक उबारतलो. Why did Moses lift up the serpent? ओरोण्यांत मोइसेसान कित्याक तो पितळचो सोरोप करून उबारलेलो? Because these Israelites, filled with unbelief, opened their mouth and grumbled against God. They spoke, complaining, grumbling, murmuring, because their mind was connected to the devil, and it is the devil
who made them open their mouth and speak death over themselves, and they came out of God's protection by their own words. And in a day, thousands and thousands of these Israelites were bitten by serpents. तर इस्रायलाचो लोक जांकां देवान और अंतले इजिप्तांतली सोडून हाडलेली तांच्या भितर आतां भावार्थ आसलो तो भावार्थ सोडून ऑन भावार्थ घेवन रावली भिरांत घेवन रावली आनी देवाचेर आतां ती गुणगुणूंक लागली आपले उस्के खाती ती उलोवंक लागली देंवचारान भिरांत घाल्या पळय ती उलोवंक लागली आनी ताच्या वरवीं त्या ओरोण्यांत विकाळे सोरोप आयले आनी ते विकाळ्या सोरपांनी तांकां चाबून कितलेशेच लोक हजारांनी लोक ते वीक लागून तांकां विकाळ्या सोरपांचे ते मेले मरून गेले. Now you mean to say the snakes were not there before? आता ते विकाळे सोरोप इतलो त्योम त्या ओरोण्यान नासले काय? They were there. ते असलेच तिचो. But as long as the Israelites did not open their mouth and spoke those negative words, the snake could not bite them because they were under God's protection. पण जे मेरेन ते आपले तोंड उकडून अशी भिरांतीची उतरां देवाक अपमानाची उतरां वा देवाचेर आड उतरां उलयनासले पळय तेन्ना पासून ते देवाच्या देव तांकां राखतालो देवाच्या पाखट्यापणाक ते आसले सावळेपणाक आसले पण जेन्ना ती भिरांतीची उतरां ते उलोवंक लागले तेन्ना देवाच्या आसऱ्या सोकला ते भायर सरले आसरो आसलो पळय आसरा खाला तान भायर सरले आनी आतां ते विकाळे सोरपांनी तांकां घास मारून ते वीक Everyone who is baptized in Christ is under God's protection. Praise God. जी कोण आमी जोल्म घेतला आत्म्यान आनी स्वतान आमकां सगल्यांक देवाचे आसने देवाची राखणी आमचे वयर आसाच. But when you open your mouth and you speak against God's word, you speak your problem, you speak your worry, you speak your fear, you are coming out of the protection and now you are in Satan's hand. He will torture you and destroy you. पण जेन्ना आमी आमचे तोंड उक्ते करून भिरांतीची खोती दुखीची उतरां उलयता तेन्ना आतां आमी देवाच्या आश्रयापणाक आसा पळय देवाच्या पाखट्यापणाक आसा पळय तांतली आमी भायर सरता आनी देंवचाराक आतां परवानगी दिता आमचेर जैत व्हरपाक आमकां ताचे वीक लागपाक. So as people were dying, they began to realize their problem and they began to cry out to Moses and said, please talk to God, please ask God for protection, please ask God for mercy. तर जेन्ना लोकांक गमले कितलो लोक ते विकाळी सोरोप येवन चाबून मरतात तेन्ना ते मोइसेसा लागीं मागूंक लागले देवा लागीं माग आमची काकूत कर म्हणून आमकां एक उपाय दी म्हणून आमकां सोडय ह्या सोरपांतले. So God said, तर देवान मोइसेसाक सांगले कितें कर तें. take a piece of bronze, ताणें सांगले पितूळ घे beat it, आणि म्हणजे ते तापोय ते मार धाडांक जाय and beating it, turn it into a shape of a serpent. आणि अशे धाडान धाडान ताका एक आकार दी ताका सोरपाचो एक आकार दी. Put it on the pole आणि एक उंच बडी एक बाण and lift it high up. आणि वयर असो बाण वयर तांकां दिसोंक जाय तो पितळचो सोरोप Any दिसोंक जाय. person who looks at the serpent आणि जेन्ना कोणाक सोरोप चाबलो ते जेन्ना ताची नदर त्या पितळच्या सोरपाचेर घालता तेन्ना that serpent will suck the poison out of their body. तो पितळचो सोरोप तांच्या कुडीन जे वीक भितर सरला ते ओडून काडटलो And the person will be set free, he will not die. आणि त्या मनशाक ते वीक लागचे ना तो मनीस जिवा उरतलो. Let me give an illustration. आजचो आतां उदाहरण दिता. We are all Israelites. आमी सगळे इस्रायलाचो लोक हांगासर आसात. Moses was stammering. ब्रदर म्हणटा आपण मोसेस जो उलोवपाक गागेता म्हणटा पळय ती उतरां सारकी येना ती. Aaron, his brother, was going to do the talking. आणि ताचो भाव एरन तो ताका जायना उलोवपाक म्हणून ताचो भाव उलयता. So Aaron is talking to you all. आणि मोइसेसाचो भाव आतां एरन सगळ्या लागीं उलयता. God has made a provision for you to protect you and save your family. देवान जोण एकल्याक आमकां एक मांडणी काडलेली आसा आमकां आनी आमचे आख्खे घराणे बरे भाशेन राखून सांबाळून. If there is any member in your family who has been bitten by a serpent, let that person come out of his tent, and the serpent is raised up so high you can see the serpent, and when you look at it, ask for mercy and forgiveness and the poison will go out of you.
तर कोणाकूच जर सोरोप चाबलेलो आसा जाल्यार देवान एक मांडणी काडल्या तुमकां सगल्यांक राखूंक आनी सांबाळूंक. त्या मनशान त्या पितूळचो सोरोप जो आमी हांगासर बांदलेलो आसा ताचेर नदर घालची आनी तुजे कुडींतले वीक वचून तुका जिवीत आसतले. Everywhere in the camp, people are crying because one by one people are dying. सगळ्याक थंयसर रोडणे आसा कित्याक एक एक मनीस मरत आसा. The next door family is dancing and putting some music and praising God. आणि कुशीक पळय दुसरी फामील आसा ती कितें करतात बरे देवाचे उतराचे हे घालप वाखाणणेची गितां घाल्यान आनी देवाक आर्गां दितात आनी वाखाणटात. Now you got a husband who has been beaten by snake. आता गोडेक आमचो घरकाराक सोरोप चाबून You got a wife who has been beaten by snake. ओ आमच्या बायलेक चाबला व भुरग्याक चाबला कोणाक तरी सोरोप चाबला घरांत. And now you are going and telling your spouse, please come out of the tent. God has made a way. All you need to do is come out and look at the serpent. आणि तू आता जर तू घरकाराक सोरोप चाबला तू आता ताका सांगताय तो ओराण्यान व्हडली घरां नासली टेंट कशे तंबू कशे असले तू ताका सांगताय आता त्या तंबूंतलो भायर ये देवान एक प्लॅन केला एक मांडणी काढल्या बरो जावपाक. Only believe in the system that God has made for you. It's a vaccination for you. तर तू आता फक्त स्वत मान देवान जी मांडणी काढला वो प्लॅन केला तो ताचे वरवीं तुका जे भाशेन कोविडाक आमी वॅक्सीन घेतला तशें जेन्ना तू त्या पितूळच्या सर्पाक पळयताय जाल्यार तुका एक वॅक्सीन कशें ते वीक सगळे भायर सरता तुज्या कुडींतले. The husband gets angry. पूण तो आयकना ताका राग येता घोवाक. Have you gone crazy? तो म्हणटा तू पिशें जालां की नाकाली खबर घेवन आयला आपणाक सांगपाक. I've been beaten by a serpent and I have to look at the serpent. म्हाका सोरोप हांगासर चाबला आनी आनी एका सर्पाक पळय म्हणटाय तिचर वचोन. And can you give me one good reason by looking at the serpent, how can the poison go out of my body? आनी तुज्यान म्हाका सांगता ताका पळयलो जाल्यार म्हज्या पांयान वीक आसा ते तो हे दोळ्यांतल्यान भायर सरतले. You mad lady, foolish lady, go and just keep quiet and just sit down there. तो तू एक पिशी बायल वचन ओगे बस सर म्हणटा. Talking nonsense. नाका जाल्ले उलोवंक आयला हांगासर. Do you have brain or you have got pussa? तकलेन कितें आसा कितें भितर ते कापूस पडला. Anybody will say, foolish lady, by looking, the poison can go out. कोणीय सांगतलो सोरोप चाबला वीक रगतान आसा आनी ते पळयल्यार ते वीक भायर सरता. कसली पिशेपणां सांगताय. I am a scientist. हांव व्हडलो विज्ञान शिकलेलो मनीस हांव I'm an scientist. engineer. I can understand. You shut up and just keep quiet. First of all, there is so much of pain, others will give you too. हांव व्हडलो इंजिनियर हांव सगळे जाणो वीक कशें चोडटा आनी कितें तू हांव सगळे ते सायन्स जाणो ओके बस जाल्यार 2 थापटां दितना बस सर ओके. He suffers, but he refuses to come out. तो तिचर बोगता ताका ते वीक चोडटा ताच्या आंगान पूण तो भायर सरपाक आनी तुजें आयकपाक तयार ना. He is at the point of death. मरोंक पावलो आता इतले ते वीक चोडला ताचे कुडीन. Suddenly his friend walks in कोण तरी ताचो एक इश्ट तिचर येता and says to him, आनी ताका सांगता you are a scientist. तू सायंटिस्ट मरे व्हडलो You know me. तू म्हाका वळखताय I'm a bigger scientist than you तुजेकीन are. व्हडलो सायंटिस्ट हांव I fought with my wife and I fought with my children. आनी हांवें म्हज्या बायले लागीं झगडला आनी भुरग्यां लागीं झगडला. I was bitten by the same serpent. म्हाकाय तो तसलोच सोरोप चाबलोलो. I was not willing to come out. हांव भायर सरोंक सोदिनासलो ते तंबूंतलो. My wife kept on pleading. बायल मागता अरे ये रे म्हण पूण आपूण भायर सरूंक तयार ना. Just to please my wife, I came out. पूण ती आतां बेजार कोत्ता म्हणून बरें तिका खोशी करपाक म्हूण आपूण आयलो भायर And I तंबूंतलो looked. आनी आपणें पळयलें नदर घाली त्या पितूळच्या And सर्पाचेर. as I looked, something happened. आनी जशें हांव पळोवंक लागलो ते सर्पाक कितें तरी जालें ते वक्तार. And I got an illustration. आनी म्हाका एक कितें तरी म्हाका पळोवंक उदाहरण, मेवलें. उदाहरण. एक उदाहरण म्हाका मेवलें. God began to speak to me and gave me an illustration. देव म्हजे लागीं उलोवंक लागलो आनी म्हज्या मनान कितें तरी म्हाका एग्जाम्पल दिलो एक उदाहरण दिलें. Have you been to Goa? He said. ताणें विचारलें तूं गोंया गेल्लोय. And I said, I'm from Goa only. आनी ताणें सांगलें वय हांव गोंयचोच. Have you seen the foreigners coming in Goa? ताणें सांगलें तूं गोंया पळयताय भायलो लोक फॉरेनर येतात पळय ते गोंया. Yes, I've seen them. म्हणटा वय पळयल्यात तांकां. Have you seen them going to the beach? आनी ते पळयल्यार प्रायर वेतात ते बिचार Yes, I've वेतात seen ते them. वय पळयल्यात म्हणटा Are आपण. they going with full clothing or with minimum clothing? सारखे बरे लॉंग स्लीव शर्ट लॉंग पॅन्ट घालून वेतात थंयसर की कितें घालतात
इल्लेशे कितें रोप घालून वेतात And what do they do the whole day? आनी आख्खो दीस जर कितें करतात ते प्रायर They stay in the sun, sun. In the same way, when you stay in the presence of son, Son of God, their skin gets tanned, your poison goes out. Praise God. Hallelujah. 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 जे भाशेन ते गोरे कातीचे फॉरेनर येतात आनी वतान वेतात प्रायर इल्लोसो कितें जाय तितले हांगा कूड धांपपाक जाय पळय तितलोच रोप घालून आनी ते वतान दिसभर बसतात आनी तांची कूड आतां तांचो धवो रोंग आसा पळय तो आतां काळसो येता मातसो. आमचे आमचे इंडियन कलर येता Because we are always in the sun. I am tanned. Otherwise, my original color is like the European. Hallelujah. प्रेज गॉड. Hallelujah. जे भाशेन वतान बसून तांचो रोंग चेंज जाला तसोच देवान म्हाका सांगले जेन्ना तूं म्हज्या पुताच्या आसण्यान जितलो वेळ तूं सारताय ताच्या वरवीं तुज्या जिवितांतले तुज्या जिवितांतले कोश त्रास पिडा सगळी भायर सरोन तुकाय तुजो रोंग बदलता. Tell me, in 15 days, they have got a clothing here. The skin here and the skin covered with clothing. Can you see the difference in the color? Yes. Come on, can you see the difference in the color? Yeah. In the same way, when you keep looking at the serpent, you don't know supernaturally God's power sucks the poison out and you begin Hallelujah. to experience freedom from that fiery serpent. Praise God. Hallelujah. 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 जे भाशेन आमी जाणो ते फॉरेनर आतां प्रायर गेले इल्लोसो तांणी कितें रोप घाला दोतोर इल्ल्याचे हांगा ब्लाउजाचो हांगा कुडको आसा जाल्यार तितलो हो भाग ज्या खडक्यार रोप आसा वो कपडो आसा तिचोर रोंग वेगळो आसता गरो आसता आनी ताच्या भायल्यान ते आत पळय उक्तो आसा ज्या जाग्यार कपडो ना तिचो ताचो रोंग वेगळो आसा. तसोच आमचे जरी तर आमी देवाच्या उतरा बरोबर वेळ सारता जाल्यार देवाचे उतर आमचे भितर बदलणी हाडून आमचे मन नवसरून ती पिडा वो तो त्रास वो ते कोश जेरूय तो सुटावो मेवताच कित्याक देवाचे उतर जावन आसा पदवेन भरलेले एक्टिव्ह एनर्जेटीक सारके उर्बेन भरलेले म्हणून ताचे वरवीं आमची पेकोवणी आमची नवसरणी आमचो सुटावो आमकां जेरूय मेळटाच. So this man now agrees. तर आतां हो सायंटिस्ट ताचो फ्रेंड ताका येवन सांगता पळय तो आतां आयकोता बरें म्हणटा तुका मेवली पेकोवणी. And the wife and the friend lifts his bed and brings him to the outside of the tent. तो आतां भितर तंबून आसा न्ही म्हणटच तो फ्रेंड आनी ताची बायल ताका हेल्प करतात आनी ताका भितर थान ताची खाट भायर हाडटात. And he begins to look at the serpent. आनी तो आतां त्या पितळच्या सर्पाचेर आपली नदर घालता. And now he experiences the power of God flowing into him and the pain is gone. The divine strength has come and he gets out of the bed completely healed. प्रेज गॉड. हालेलुया. तर तो आतां प्रेज गॉड जसो तो आपली नदर त्या पितळच्या सर्पाचेर थिरायता त्या पितळच्या सर्पान तान कितें तरी ताचेर येता देवाची कृपा येता आनी ताचे वरवीं ते वीक आसले ते भायर सरोन ताका पूर्ण पेकोवणी मेवता. Okay, give me in English 15. In English 15. That whosoever believes in him should not perish but have eternal life. Then 16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish but have eternal everlasting life. Now look at the 17th verse. Look at the 17th verse. For God sent not his Son into the world to punish, to destroy, to condemn the world, that the world through him might be saved. So Jesus did not come to punish. He did not come to condemn. He did not come to destroy. He came to save you and me. And there is only one condition: believe. And the good news is, when you plug the teaching of Jesus in your ears,
Unbelief goes out, belief comes in, and the more and more belief comes in, the more and more you receive your healing, you receive your deliverance, you receive everything of God, just the way the person who stays in the sun, sun, his skin gets tanned. In the same way, now your mind is getting tanned of belief, and unbelief has gone out of you. Praise God. Give the Hallelujah. Lord a big hand for that. Praise God. Hallelujah. घेऊन जिवांचे शुभवर्तमान 3 14वी वळ आमी पळयल्ली जसो मोइजेसान ओरण्यांत सोरोप उबारलो तसोच देव मनशाच्या पुताक उबारतलो अशें 15वी वळ पुताचेर बावाड थेवतेल्या सोमेस्तांक सासनीक जिवीत मेळचें म्हूण देवाची येवजण खरेंच ताचेर बावाड ठेवतात त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावंक पूण सासनीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो आतां 17वी वळ कितें म्हणटा ती आयकुया कित्याक संवसाराचेर खास्तीचें फॉर्मोण मारूंक न्हय पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारान धाडलो जेजू आयला तो आमकां पातकांचे अशें आमकां दाखोवपाक तुवें चूक केली तुवें अशें केलां तुका खास फावो हें सांगपाक न्हय आमचेर फॉर्मळ मारपाक येवंक ना पूण आमकां सोडवण दिवपाक तारण दिवपाक आयलो तो जितले फावटी आमी देवाचें उतर आयकता आयकता आमचे भितर जी भिरांत आसा ओन बावार्थ आसा तो भायर सरता आनी बावार्थ भितर सरता जितलो बावार्थ भितर येता ताच्या वरवीं बावार्था वरवीं आमी सगळ्या त्रासांचेर सगळ्या कोश्टांचेर सगळे पिडेचेर सगळ्या देंवचाराच्या चोपक्याचेर आनी गुलामपणाचेर आमी जैत व्हरता आनी आमची सुटका आमकां मेवता जे भाशेन ते फॉरेनर येतात आनी प्रायर न्हिदोन तांची कात वोता वरवीं कावशी जाता तशेंच देवाच्या उतरा वरवीं आमचें मन नवें जाता नवसरता आमचें मन आनी ते नवसरलेल्या मना प्रमाणे बावार्थ भितर सरता ओन बावार्थ भिरांत भायर सरता आनी आमची पेकोवणी आमचो सुटावो आमकां मेळटा देवाक आर्गांची एक भेट दिवया आर्गां तुका जेसू मोहिमा तुका जेसू वाखाणे तुका जेसू प्रेज यू जीसस हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Now, when I was in Mangalore, I asked those who were there, how many of you know cycling? मँगलोरच्या गांवांत रितीराक पळय आयिल्लीं तांकां ब्रदरान विचारलें कितलीं जाणां तुमी सायकलिंग जाणत सायकल चलोवपाक जाणत And some of them raised their hand that they know cycling. So I said, when you were learning to cycle, how many of you have fallen down? तर जायते जाणांनी हात वयर काडलो की आमी जाणो आनी ब्रदरान विचारले सायकल शिकता आसतना कितले जाणां तुमी पडलेल्यात So they said, we have fallen. Did you give up cycling? पडले म्हणून तुमी सायकल चलोवपाची बंद केली No. So I asked one lady, have you ever fallen? She said, yes. Then she said, I used to go to school on my bicycle. तर एकले वस्तरेक विचारले तूं सायकल चलयताली पडलेली तूं ते म्हणटा वय पूण आपूण म्हणजे इस्कॉलाक वेताली सायकलीचेर I was a small girl. आपूण एक ल्हान भुरगें असलें तेन्ना Baba, just you have to set up the camera again because I'm going to show you. Hallelujah. हालेलुया So she said, I want you to get the feet as well. Yeah, just look. That's enough. That's enough. Okay. You keep this. You can use the other camera. That one. Okay. तर हे बायलेक विचारले की तू सायकल चलोवंक जाणो असली आनी ती म्हणटा आपूण ल्हान आसतना इस्कॉलाक वेताली सायकलीचेर Are you ready? Lift it up. No, lift that other part.
That's complete. That's all it is going. Okay. Lift it a little more. Yeah. Praise God. Because I don't want anybody to miss it. तर भाव आमकां दाखोवंक सोदता आपले पांय म्हणटा ताचे दिसोंक जाय म्हणून ते आता कॅमेरा The मातसो camera is adjust going that करतात. side. Are you ready? Yeah, just, it's okay. Just keep holding it. My God. Okay. Now, watch this. This girl said, I went and crashed into a rickshaw fellow. तर ही चेडू म्हणटा आपण इस्कॉलाक वेता आसतना आपूण सायकलीर वेताली आनी आपूण गेली आनी आपली सायकल रिक्षाचेर मारली. Possible? जावं शकता तशें? I fell down. आपण पडली म्हणटा. I lifted my cycle. सायकल उखलली परत. But my handle, which was like this, has become like this. पण सायकलीचे हँडल जे असता फुडल्यान उबे असता न्ही ते म्हणटा आतां वांकडे जाल्ले. The handle is like this and the wheel is straight. हँडल म्हणटा अशें वांकडे जाला पूण व्हील सारकें आसा. Have you ever seen? Hello, have you ever seen? पळयला तुमी अशें? Now she was puzzled. Oh my God, now how do I go? तर ते आता चिंता आता म्हणटा आपण अशी वांकडे हँडल घेवन आतां कशें वचूंक इस्कॉलाक? She did not understand what to do. ताका समजना जालें कितें करपाक तें. One man had mercy on her. कोणे तरी थंयसर एकलो दादलो आसलो ताणें पळयलें आनी ताका चुचरे दिसले हे चेडवाचे. And he said, wait, you don't push the cycle like this. I will help you. तर ते दादल्यान सांगले राव मातशें अशें आनी व्हरो नाका सायकल तुजी हांव पळयतां. Boys, do you know how to solve this problem? What do you do? One leg this side, one leg this side. The wheel in the middle. You remember? You remember? Handle. Did you do that? तर What? ब्रदरान आमकां आतां ब्रदरान आमकां आतां दाखयला कशें करपाचें तें. म्हणटा तो आयलो एक पांय हे वाटेन दवर एक पांय ते वाटेन दवर व्हील मोदें दवर आनी ओड सारकें कर. Do you remember that? Wheel wakda. Do you remember that when you were small? No. The cycle wheel, I'm talking to you. The handle is here, the wheel is straight. What do you do? And then तर हँडल वांकडे जाल्ले आसा पण तू व्हील सारखे मोदें दवर एके वाटेन पांय दवर ते वाटेन पांय दवर आनी हँडल वांकडे आसता ते परत सारकें हाड. Did you experience this? You did experience. Praise God. In the same way, when you come over here, handles are because of lot of accidents, starting from home, starting in relationship, in finances, in sickness, in disease, and you're sitting here. What are we doing? Praise God. Hallelujah. 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 Praise God. Hallelujah. So, now you find somebody with sickness. What do? You pray over that. Imagine the person who has got. You say, come here, let me pray over your cycle. Does it work? Hello, does it work? No. This is what is happening here. Praise God. No truth, no teaching, no correction, and you want the handle to become straight. It doesn't work that way. तर हांगासर आमी तशीच आयल्या मोडलेल्यो सायकली कश्यो हांगासर आयल्या आमी हांगासर आनी आमच्या जिविताचे हँडलूय वांकडे जाल्ले आसा कित्याक कितलेच एक्सिडेंट जाला ते चेडवान तरी फक्त रिक्षाचेरूच मारल्या ती रिक्षाचेर सायकल मारलेली आमची जिविताची सायकल आमी हांगा थंय हाचेर ताचेर आदलून घरान कामाच्या जाग्यार गोदच्या मध्ये ताचेर कितल्या जाणांचेर ती सायकल आमच्या जिविताची आदलून सारकी ती वांकडी आनी कांयचे काय जाल्ली आसा. पण हांगासर आमी येता तेन्ना आमकां देवाची उतराची शिकवण मेवता आनी ताचे वरवीं जी वांकडी आसली पळय ती आतां
ते ब्रदरान आमकां दाखयला हेणे एक पांय तेणे एक पांय धरून सोत देवाच्या उतराचे सोत रिगोन रिगोन वांकडे आसा ते आमचे हँडल सारखे करून परत आमकां जिविताचे वाटेर घालता. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वाखाणी तुका जेजू. So who is going to make the handle straight? God. आता ब्रदरान आमकां उदाहरण दिल्ले, एक सांगला आमकां कितें जाय ते वांकडे आसा ते वांकडे आसूं न्ही, तूं बेश्ट म्हजेर हात दवर आनी ते सारखे जातले. त्या मनशान तो ते चेडवाक सांगलेले, आगो बाय वांकडी जाल्यार सायकल तुजी राव हांव सायकलीचेर हात दोत्ता आनी मागणें कोत्ता. जातली हाली ती सायकल सारकी ना, ताणें तें कितें तरी कोचचें पडलें. तशेंच आमकां कितें जाय, आमी कांय करूंक सोदिना, म्हजें मन न्हवसरूंक सोदिना, पूण तूं हात दवर आनी बरें जावनी. तशें जायना तें. कितें तरी करूंक जाय, आमकां आमची चिंतना बदलूंक जाय, आमचे भिरांत जी आसा ती भायर उडोवंक जाय, खंयची दुखी उडोवंक जाय. ते कशें उडयतले? देवाचें उतर आयकता आनी आयकता ताचे वरवीं भावार्थ भितर दिवपाक आमी संदी दिवंक जाय. दीस रात भावार्थ भितर येवनी, त्या भावार्था वरवीं जें कितें वांकडें आसा तें निटायेर पडटा आनी सारकें जाता. So a handle is made straight. आतां She's going from here. Is it possible that as she's cycling, she will go into another place? Oh. Doom. आतां Possible? सारकें आसा Now आमचें again handle हँडल. like this. Now is she going to search for me? ए भाई मेरा हैंडल जरा सीधा करो. ए भाई मेरे पर प्रार्थना करो. आतां हांगासर पावून आमचे हँडल सायकलीचे आमच्या जिविताचें सारकें जाल्लें आसा, आमकां गमन आयिल्लें आसा. पूण घोडेक परत वेता आसतना आनी कितें तरी जाता, ल्हान ल्हान एक्सिडेंट जातात. आतां कसले एक्सिडेंट? तोंडाक तोंड जाता, परत हांव कितें म्हणटा, रागाक राग दिता आनी अशें करून जाता. म्हणटा आतां कितें करुया? अरे परत only ती for 1 पिडा minute. आयली म्हज्या Only for जिवितांत. 1 minute. अजूनय जिवितांत पिडा आयली, हो त्रास जाले, कश्ट जाले. आतां ब्रदराक सोदूंक वचया, तो हुंय हा काय, मँगलोर हा, चल मँगलोर या. तो आनी आयर्लंडाक पावलो थंयसर या, आफ्रिकाक गेलो आफ्रिकाक या. तो हें करुया ना, आमकां ताणें शिकयलें कशें कितें करूंक जाय तें. तर आतां आमचेच जिविताचे हँडल आमीच सारकें करूंक आमकां ताणें शिकयलें, अधिकार दिल्लो आसा. Now what is happening to my brother? He is becoming restless. Because he's saying, how long to hold this man? Let me put a tape. So I'm saying, hold on, brother. This is only 5 minutes. See, doctor is coming to your rescue. So now he's saying, no, I can handle it. Now. Whenever we have communication, relationship, all this, can a handle go wakada? जेन्ना आमी घरांत एकामेका लागीं उलयता, ओ कितें तरी एक टोंटो सुरू जाता, आर्ग्युमेंट सुरू जाता, आमचें जिविताचें हँडल परत वांकडें जावं शकता काय? होय. What is the solution? आतां कितें उपाय कितें? Word of God, repentance, and what is that? Your faith. Praise God. And when you speak your faith to that hand which has gone wakada, it becomes Siddha. So do you need a preacher to come and lay hands on you, or you can do it yourself? तर वांकडे आमचे So to put one word here and one word here, do I need to hear the word of God continuously? So when he goes home, handle, if it goes wakada, doctor, you show him. He'll say, did you go to a judo class? Hallelujah. Everybody are quiet. I thought he would lay hand and make my handle Siddha. I'm not doing that. I'm here to teach you the truth so that you yourself put the word on this side, put the word on this side with your mind, study on the word, no distraction on the left, no distraction on the right, right teaching, right thinking, right believing, right speaking. The miracle is yours. Praise God. Hallelujah. Yeah. तर भावान पयलीं आमकां सांगलेलें, हेणे पांय दवर, ते वाटेन पांय दवर आनी Show. हो एक पांय दवर आनी हो एक पांय दवर. Now what happened to her? She changed the thinking. All the time she was saying, look at what he's doing. Now what did she do? Let me do it. Correct. Okay. Now as she renewed her mind, Yes. now as she becomes shameless for God, yes, we are ready to become shameless. We are ready to become clown. We are ready to become a joker. We are ready to become anything so that you understand the truth and apply the truth in your life. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Yes, God. Hallelujah. तर आता हाची समजणी कितें जेन्ना आमी येणे पांय दवर म्हणटा देवाचें उतर आयकोंक जाय ते वाटेनूय म्हणजे देवाचें उतर दीस रात दिसाचें आयक रातीचें आयक अशें म्हणया देवाचें उतर आनी आमचें आतां आमी चूक केल्ली ते चुकीचें आमी बोगसणें मागुया रिपेंटन्स म्हणटा तें आनी ताचे फुडें भावार्थ उलोवया तोंडांतल्यान आमी आतां तें ओडप म्हणलां पळय तें अशें दवर व्हील मदें घाल आनी वांकडें जालां तें उबें कर आतां उबें कर म्हणजे तोंडांतल्यान भावार्थ येवनी भावार्थाची उतरां उलय तेन्ना कोण सांगता बरें हाय मुगो तूं वय तर हांव बरें आहा जेजूच्या गायांनी हांव बरें आहा कशें आहा बरें ना पांय दुखतात दुखताले ते आदी पूण जेजूच्या गायां वरवीं म्हाका पेकोणी मेवली अशीं आमची भावार्थाची उतरां तोंडांतल्यान भायर सरची म्हणटच कांय दुसरें आनी आयकूंक दिनाका दीस देवाचें उतर दीस रात आयक दुसरी उतरां येतली येवची ना न्हय पूण ती उतरां भायरूच दवरया भितर आनी येवपाक दिवचें न्हय देवाचें उतर मन बदलप चुकलां तेन्ना रिपेंटन्स म्हणला ब्रदरान रिपेंटन्स म्हणजे हांव चुकलां जाल्यार चुकीची माफ मागप आनी भावार्थ उलोवप कालच्या दिसा आमकां भयणीन आमकां सांगलां जेजून आमकां सोडवण दिली भावार्था वरवीं आमी ती मानून घेतली पूण तितल्यान उरोना थंयसरूच थांबोना तें यू हॅव टू वॉक इन फेथ यू हॅव टू fight the good fight with faith. 4 things and another one she told us. म्हणजे स्पीक तू उलय देवाचे भावार्थ उलय चलताय पळय ते भावार्थान तुजी पावलां मार जेन्ना तूं झुजताय तें झूज भावार्था वरवीं तें झूज मांड आनी भाव म्हणटा जशी तर आमी अशें करता जाल्यार जें कितें आमी मागता देवा लागीं सुटावो आमकां जाय पेकोणी आमकां जाय ती आमकां जेरूल मेवलीच म्हूण आमी समजचें Right thinking. आमचें मन आतां जेन्ना आमी म्हणटा देवाच्या उतरां वरवीं म्हजें मन नवसरता आनी खरी ती शिकोवण आतां म्हाका मेवता Right believing. म्हजी चिंतनां खरी जातात सारकी जातात म्हजें स्वत मानता पळय तें खरें हांव स्वत मानता Right speaking. उतरांय म्हजी देवाच्या उतरां प्रमाणे जातात Right receiving. आनी जें कितें Receiving. जें कितें म्हाका मेळटा तेंवूय सारकेंच देवाच्या उतरां प्रमाणेच म्हाका मेळटा ही उतरां बरोवन So now घेवची if anybody comes to me, what am I going to do? So what will that person do? The person will say, thank you very much. I will go back home, listen to the teaching day and night for 1 month and come back all handled straight. Praise God, hallelujah. Come here. You are the one who was sharing. Come here. No. The sister. Come. Just give her a cordless mic. Stand in between. She's the new young preacher. Praise God, hallelujah. You were crying and you were saying, I was an angel from heaven. Why did you say that? Talk to them. I suddenly started getting some pain in my body last year, and I didn't know why. Always reading the White Book for many years, like from a very young age, I was reading the book, which my mommy had given to me many years ago. Brother, when you used to preach in Old Goa, mommy had given me the book. Olgara means Father Ubre. Yes, Abru. Yeah. So from that time, I used to read the White Book. And for some time, let me give you the practice also, how to hold the mic. Yes, After that, this mic will be your best companion. Hallelujah. So I could sense the pain is not, I don't know. Not normal, abnormal. Yeah. Because every day I would get that pain. So I was asking the Lord, Jesus, help me know why it is. And I went and I did a confession with the priest. And I was seeking the Lord every day. Jesus, show me. And then I loudly sat in front of the altar and I spoke to Jesus and I told him, if you want to deliver me, then you send someone in my house. I'm not going anywhere. I'm not telling anyone to pray over me. Although I didn't know the truth, I would never tell anyone to pray over me. So I told Jesus loudly, I said, if you want to deliver me from this pain, you send your person in my house
and you deliver me. I am not going anywhere. I never came to your house. This is the teachings, brother. Ah. And 2 days later, I was on Facebook, just going Scrolling. Yeah, and I happened to come across Brother Johnson's, Papa Johnson's preaching, and something I stuck there and I got glued to it. And then after hearing the teaching, the Lord spoke through me through the teaching, and He told me that life and death is in the power of your tongue, and I had said something against my health in anger. So I was reminded of that. And the minute the Lord reminded me, I asked forgiveness, I repented, I asked forgiveness. And I was set free then. So that's what Brother Papa had said. So that your freedom came, no? Then why did you continue listening? No, but to reach to that point, I used to hear the teachings morning, the Canada teaching, till night 11:30 till I would go to sleep. The teachings would be, and it is on till now. I have not stopped. And Continuously. after hearing all these teachings, the Lord revealed to you Yes. what was the root Yes, of this yes, problem. yes. But what about a person who doesn't want to listen to the teaching but says, No, I so don't. think handle so. became red after going out again. So now handle is going like. Yes, there is no way out. So there is no, not only for that handle. I saw here. That was your state. So once you fixed to Canada teaching and all other teaching from morning till night, Yes. now how's your life? Life is super blessed, highly favored by the Lord. Praise God. Superb. Hallelujah. Superb. Hallelujah. So my last question, then I'll let you go. Did I ever lay my hand and pray over you? No, I never asked you also, Papa, because I knew what to do. I used to only listen to the teaching and I used to get solutions. And then you just follow the instruction. Yes, because that is what you've been always telling on every teaching, instruction. So that is what I said, okay, I will, whatever you say or whatever the word of God says, I will do the same thing. And it has, like I used to get angry on small things. I used to be always correct. And I would want others to be correct. So now I don't do that. Now it doesn't matter what the other person is doing. I'll try and correct myself. Like, okay, I have to see the person with more compassion, love. It doesn't matter what you do. So I have got freedom. So how are Papa. you seeing me now? No, You are sitting on the first row and I keep irritating you. How are you seeing me now? no, you don't irritate me, Papa. Otherwise I would not be sitting on the first row. Because you all the And time that asking. lady also was sitting on the first row all the time. And she did not change her place. Which lady I'm talking about? That lady. Which, Yes. huh? So I thought if you got short hair, you sit in front. But now I came to know people with long hair also sit in front. I don't want to change my place. I will always sit first here because Papa used to always question. I used to be so attentive. I don't want to sit behind, Papa. I want to sit in front. No, why you don't want to sit behind? No, I don't want to, Papa. Because when Because you sit behind, you get a wide angle. I don't want that wide angle. I'm happy here. You want a narrow angle. Yes. And God said, travel through the narrow gate, not the wide gate. So you're sitting in front, Yes. reserved. Reserved for life. Praise God. Praise God. So Hallelujah. how many times your handles were going wakada? Papa, to be very frank, even when the Holy Spirit made known to me that life and death is in the power of your tongue, I felt many times still wrong things were coming out. But I remembered you saying, a champion will never fall. No, He'll get up. a champion will fall, Yeah, but he never will get stay up. down. He will Yes. get up. Yes, He yes. will get up. He will get up. He will get up. He will get up. So I would get up again. I would repent. I would ask the Lord for forgiveness for every wrong word that I spoke. And I would start confessing the word and fight the battle. So you're a fighter. I am a fighter. You're a fighter. I am a Praise fighter. God. You're a fighter. I am a fighter. Fighter. I am a fighter. Fighter. I am a fighter. Did I ever do Alele Kuttu Papa Channu, my Raja, everything will be fine with you. Alele Kuttu Puttu my Channu.
Those who do that, those people will never grow. Then every day they are walking in life. Some are walking like this. We all walk around, no? Only the teaching can make you see that. Correct. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So here's an evidence. Never met me, never saw me on the YouTube, Facebook, any book. Praise God. Heard Day, night. the teaching Day. day and night, Yes. followed the instructions, and the next moment she discovered that everything that had gone wrong, the Holy Spirit brought her to the root and said, you got to change this, you got to change this, you got to change this. Everything in her life changed. Yes. Thank you very much. Praise God. Hallelujah. तर हे भयणीची एक ल्हानशी गोवायकी आमकां पूण आमकां तातूंतल्यान खूब शिकूंक मेवता. ती म्हणटा एक वर्सभर पाटी सीधा चलता, सीधा चलता, पळय 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 पळय, सीधा चलता, सीधा 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 चलता. वांग पहिले असे चलता, आता सीधा चलता. एक वर्सभर पाटी म्हणटा ती आपणाक एक आपले कुडीन कस तरी दूख म्हणटा सुरू जाली आनी आपणाक गम अशें दिसतालें की ही दूख बेश्टी एक सादी दूख न्ही, कसली तरी वेगळीच ती. पूण आपूण म्हणटा देवा तो धवो बूक आमी म्हणटा मागण्याचो भासावणेचो आसा, तो बूक आपणा लागीं आसलो. आपूण ल्हान आसले तेन्ना ब्रदर आतां ओल्ड गोवा शिकयतालो पळय, तेन्ना ताची आवयन ताका तो दिल्लो. ते म्हणटा आपूण उलयतालीं, पूण ही दूख वेगळीच, कितें तरी जालां आपणाक अशें दिसलें. पूण आपणे देवाक म्हणटा सांगलें, दोनया तूं हे दुखींतलो म्हाका तूं निवारलोय म्हूण आपूण स्वत मानता. तूं कोणाक तरी धाड म्हज्या घरान म्हाका कितें तें शिकोवपाक, कशी ही सुटका म्हज्यान जोडूं येता पळय हे दुखींतली, तें तूं म्हाका दाखय. आपूण आनी हांगा थंय मागण्यांक आनी कोणें हात दवरचो म्हूण आपूण खंयच वचना. जाल्यार म्हणटा 2 दिसां म्हणटा तुवें हा 2 दिसांनीच आपूण मोबायला वयल्यान फेसबुकाचेर आपूण कितें तरी स्क्रोलिंग करता आसतना ब्रदराची एक धाकटुलीशी शिकवण टिचर तिका मेवली. आनी ते शिकवणेशी पावले काय म्हणटा आपणाक थिचरूच वडोन कशें आपूण उरले आनी तेच आयकूंक लागले. ते आयकोता पळय तांतल्यानूच आपणाक कितें तरी देव आपणा लागीं उलयता म्हणून अशें आपणाक गमलें. आनी त्या दिसा थान आपणे ब्रदराची शिकवण वेगळी वेगळी आसा. कॅनडाचे मॉर्निंग 6 o'clock to night 11:30. सकाळचे 6 थान पळय ती शिकवण सुरू जाता, ती रातचे न्हिदूंक वचसोर आनी इवन इन यूज टू प्लग इट इन युअर इयर्स एट नायट. आनी रातीक पासून न्हिदला आसतना पासून कानान ते देवाचें उतर गो सांगता तू मुझे ऐका नाही तेजे ऐकत आहे. गो म्हणटा ही नेवर सेड दॅट. गो आता खुश आसा. कितें कितें बायल आतां तापिल्ली बायल थंड जाल्या. तर देवाचें उतर आयकून आयकून म्हणटा आतां आपणाक त्या प्रश्नाचोय सुटावो मेवलो. दूख आसली ती गेलीच, कित्याक आपणाक गमोन आयले ते शिकवणेंतल्यान जिवीत आनी मरण तुजे जिबेर आसा आनी जें कितें तूं उलयताय ताचेंच फळ तूं खाताय. तर आपणाक म्हणटा पवित्र आत्म्यान उगडास केलो. केन्ना तरी हांवें आदी रागान भरून आपलेच कुडीचे बद्दल आपणे कितें तरी वायट उतर उलयल्ले. पवित्र आत्म्यान आपणाक त्या उतराचो उगडास केलो आनी आपणाक गमलें की हांवें ह्या उतराची माफी मागूंक जाय. दोनया हांव चुकलीं. ती उतरां जेजूच्या नांवान कॅन्सल करूंक जाय. जे एक वायट उतर म्हणल्यार एक शिराप कसो तुजेच कुडीचेर तूच शिराप घालताय. तर तिका गमलें की ही तिची चूक, ते मूळ कितें तें दुखीचें तें तिका गमलें. पूण ते देवाचे उतरा वरवीं आयकून 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 जायते फावटी म्हणटा ब्रदर सांगता ते उतरांतल्यान जें कितें देवाचें उतर सांगता ते आयक. ते आयक म्हणजे फक्त कानांनी आयक न्ही, ताचे परमणे तुजे जिवीत निटायेर घाल. सारकें ना तें सारकें घाल. ब्रदर आमकां सांगता न्ही तो एक आरसो कसो, जे भाशेन आरश्यान पळोवन म्हाका तर कितें तोंडाक लागलां, आरश्यान पळोवन म्हाका दिसता हांगा कितें कांय आहा म्हणून हांव मागीर तें पुसून काडटा. तशेंच जेन्ना हांव देवाच्या उतराच्या आरश्यान पळयता तेन्ना म्हाका गमता ह्या भागान म्हजें जिवीत सारकें ना. ती म्हणटा आपणाक रोखडोच राग येतालो, कोणें कितें म्हणलें जाल्यार आपणाक राग येतालो आनी सदांच दिसतालें की आपूण सारकें आनी दुसरो मनीस चुकीचो म्हणून. पूण आतां आपणाक गमलें की आपणाक दुसऱ्यांच्यो चुकी बोटां दाखोवपाक आपणाक अधिकार ना. तांच्यो चुकी आसात की ना तें पळोवपाक म्हाका देवान दवरूंक ना. म्हज्या जिवितान कितें चुकी आसात त्योच हांव निटायेर घालता देवाच्या उतराची शिकवण घेवन.
आणि दुसऱ्या थाय जो म्हाका राग येतालो आता तांचे थाय आपण ओदीक काकुतीन मोगान तांकां पळयले म्हणटच म्हाका दिसता दुनिया जो मोग हांवें चाकला तो मोग तांणीय चाकचो. तांकांय ती बरी शिकवण तांकांय मेवची आनी तांकांय जिवीत तांचे निटायेर घालपाक तुजो आदार मेळ्ळ्या पुरो अशें म्हणून आमी तांचे खातीर तांचेर आमी रागार जायना. तर हे देवाचें उतर आयकून म्हणटा ती ताच्या वरवीं आपली सुटका जाली. आपूण आतां एक मनीस बदललेले मनीस नवसरलेले मन नवसरलेले मनीस आपूण जाल्ले आसा. तर भाव म्हणटा तिका विचारले प्रश्न घालो रोकडीच जाली तुजी सुटका जाल्यार ती म्हणटा ना ते आपूण जाणो जिवीत आनी मरण म्हजे जिबेर आसा तरी पूण आपूण मोदें मोदें चुकताली तरी म्हज्या तोंडांतल्यान ती वांकडी उतरां भिरांतीची उतरां भायर सरतालीं पूण जितले फावटी ती भायर सरतालीं पवित्र आत्मो आपणाक शिकयतालो पळय हांगा चुकलाय तूं म्हणटत परत आपलें जिवीत निटायेर घालून चूक मागून माफी मागूंक देवा लागीं आपूण मागीर परत आपलें जिवीत निटायेर घालताली. मागीर तिणें सांगले जितले फावटी आपूण पडटाली म्हणजे चुकताली आपणाक ब्रदराच्या टिचिंगाचो उगडास येतालो. जो कोण चॅम्पियन आसता जो कोण सारको जैतिवंत आसता तो सोकला पडटच सोकला रावना आपूण परत उठ्ठा. तशेंच आपूण जाणो हांव हे झूज झुजता सारको जिखपाक म्हण हांव सोकला रावची ना आपूण उठ्ठेली आनी परत म्हजी धांवची वाट धरतली. उठ्ठा आनी शिकता आनी देवाचें उतर कशें आपणें दुसरे फावटी चूक करिना जावपाक आपूण देवाच्या उतरांतल्यान शिकता आनी अशीं आपली पावलां मारता. Hallelujah. Hallelujah. Can we give the big hand for this sister? Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 मागीर तिणें अशेंय आमकां सांगलें आपूण फुडल्यानूच आपलो जागो दवरलेलो आसा कित्याक हांगासर आतां आपणाक आनी दुसरें डिस्ट्रेक्शन कांयच ना. कोण कितें कोत्ता कोण आयलो कोण गेलो तें ना आपली नदर देवाचे उतराची शिकवण घेवपाक आपूण सारकी बसता. ती म्हणटा ब्रदर म्हणटा तिका फाटल्यान बसल्यार तुका बरें सगलें खुबशें दिसतलें ते म्हणटा तें खूब म्हाका दिसूंक नाका म्हाका जाय अशीरूच ताचेरूच म्हजें मन तारावंक जे भाशेन जेजू म्हणटा अशीर दारवंटांतल्यान भितर सरात. रूण दारवंट सगलें आसा संवसारीच्यो घोसपायो आसात सगलें आसा आनी खूब लोक त्या रूण दारवंटांतल्यान वेता पूण भोव थोडो त्या अशीर दारवंटांतल्यान भितर सरपाक कित्याक तुका तुजेंच मन दबाव घालचो पडटा तुज्योच खोश्यो तुजेच ओंडावण्यांक बंद करून जेजू कितें सांगता पळय ते प्रमाणे आपलें जिवीत करचें पडटा. Hallelujah. Praise God. Can we Praise give God. the Lord a big hand for this translation? Praise God. Hallelujah. Hallelujah. It's a gift of God. Isn't it a gift of God? Yes. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Okay, now. Did you follow up till here? हांगा पासून तुमकां समजलें सांगलां तें. So Jesus came out of Mother Mary's womb as man. तर आतां आमी सकाळीं सांगलें न्ही जेजूक तिणें गर्भ संभवलो सायबीण मायन आनी आतां मनीस कसो जेजू तिच्या कुसव्यांतल्यान जल्मलो. So what's the difference between Jesus' birth and our birth? तर आमच्या जल्मा मध्ये आनी जेजूच्या जल्मा मध्ये कसली अंतर आसा? All of us came, Jesus also came from the mother's womb. आवयच्या कुसव्यांतल्यानूच आमचो सगळ्यांचो जल्म जाला. Jesus also came from a mother's womb. जेजूय आपल्या आवयच्या कुसव्यांतल्यानूच आयला. But what's the difference? पण हातून अंतर कितें आसा आमचे मध्ये आनी जेजू मध्ये? My daddy and my mom had a relationship, physical relationship. आमचो जल्म कसो जालो आमची आवय आनी आमची बापूय तांचो कुडीचो संबंध जालो. And there came the baby. आनी तांच्या ते कुडीच्या संबंधा वरवीं आवयचे एक म्हणटा स्पर्म युनियन जावन भुरग्याचो जल्म जालो. But when it came to the conception in Mother Mary, there was no sperm. पण आवय सायबीण मायच्या जिवितान तिच्या कुडींतले एक आसतले पूण दादल्या दुसऱ्या संवसारी दादल्याचे स्पर्म थंय नासले. But here we find in the Bible, angel Gabriel gave her the egg called the holy thing. पण हांगासर पवित्र पुस्तकान आमकां कितें मेळटा आंज बडवो गाब्रिएलान ते बी तिका दिलें. And the Spirit of God came and fertilized the holy thing that took flesh. आनी पवित्र आत्म्यान ते संदेश जो आंज गाब्रिएलान दिल्लो तो पवित्र आत्म्या वरवीं ताचे फर्टिलायझेशन जालें. And that is why the baby was born without the nature of sin, whereas we got the nature of sin from Adam. म्हणून पवित्र आत्म्या वरवीं आनी आंज गाब्रिएलाच्या संदेशा वरवीं म्हणून जेजू जो जल्मलो ताच्या भितर पातक नासले
पूण आमच्या भितर आदामा वरवीं एक एकले आमी भुरगीं जल्मता तेन्ना आमच्या भितर पातकाची सोयम आसा. Let me prove it to you. या Otherwise, again, you will get into confusion. Ata- Give me 1 John 5:4. परत आमकां ब्रदर दाखयता ताची समजणी दिता How the birth of Jesus and the new birth of ours is the same. जेजूचो जल्म आनी आमचो नवो जल्म आत्म्यान आनी स्वतान म्हणटा पळय तो आमचो जल्म कसो एकूच तो आमी पळोवया. Whatsoever is born of God. Whatsoever is born of God overcometh the world. So I am and I was born from the womb of my mother through my father. भगयोन जिवांचो पयली चीट 5 आवेसवर आनी 4 वोड. John 5:4. 5:4. आनी ताच्यो आज्ञा जोड न्हय कित्याक जांकां देवान जल्म दिला तांणी संवसाराचेर जोयत व्हेला. संवसाराचेर आमी जोयत व्हेला ते हे आमचो भावार्थ. Now the Bible is clear that there is a birth from God and there's a birth from dad and mom. तर पवित्र पुस्तक सांगता आमकां देवाचो एक जल्म आसा आनी आमच्या आवय बापाय वरवीं आमचो जल्म जाला पळय तो योग आसा. Now let's see how the birth from God takes place. देवा वरवीं आमचो जल्म कसो जाता पळय तो पळोवया. 1 Peter 1:23. Peter 1:23. Born again, not of corruptible seed, but of incorruptible seed, and that seed is by the word of God, which liveth and abideth forever. बागयून पेद्रूची पयली चीट पयलो आवेसवर 23वी वोड. कित्याक तुमकां देवान नवो जल्म दिला तोच तुमचो बाप. तो विनाशी न्हय पूण अविनाशी. ताणे तुमकां आपल्या शब्दा वरवीं जिवीत दिला. हो शब्द जिवो आनी सदां जिवो उरतलो. And that is why it happened in your life. Like, what's your name, Baba? Candeline. So Candeline was watching Facebook with trouble in her mind. तर एक उदाहरण आमकां तिचे सांगता आमकां हे भयणीचे तिचे नांव कॅनलीन. ती म्हणटा फेसबुक पळयताली ती मोबायलाचेर पूण तिच्या मनान हो चिंतनाचो भार आसलो. The mother had given her the white book. तिच्या आवयन तिका तो धवो बूक मागण्याचो बूक She दिल्लो. was reading the white book, ती वाचताली तो बूक but she did not have the understanding how the system works. पूण कशें ते देवाची मांडणी कशी चलता ते तिका समजणी नासली. So one particular day, God made it possible for her to get connected to the teaching. तर एका दिसा देवान अशें एक सोयेक घडून हाडलो ज्या वरवीं ती फेसबुक पळयता आसतना ब्रदराची शिकोवणेक तिची नदर पडटा आनी ती So she heard the preaching. तिने देवाचे उतर ब्रदर जो परगट करतालो ते तिने आयकले. So she got the truth, the explanation which was hidden from her all this time. आनी इतलो त्योम जे ते उतर जे सोत तिचे कडल्यान लिपून उरलेले ते तिका त्या वेळार उक्ते जाले. So as she was listening attentively, the Holy Spirit took that word like the angel Gabriel gave the word to Mother Mary. In the same way she heard the word, and for the first time she agreed to believe the word that was preached with no physical evidence in her favor. तर जे भाशेन सायबीण मायन आंज बडव्याचो आंज गाब्रिएलाचो संदेश घेतलो आनी मानून घेतलो
ते भाशेन जेन्ना ती शिकोण ब्रदर शिकयतालो देवाची उतराची शिकोण तिका मेवली, तिणे ती घेतली आणि त्या दिसा सारखी मनान सोत मानली. जरी तर तिका अजून तिच्या कुडींतली पिडा वचूंक ना, पण तिने जे भाशेन सायबीण मायेन सोत मानलेले तेच भाशेन ते उतर तिने मानून घेतले. She did not even know that very moment she got born again. तिका खबर पासून ना ते उतर ज्या दिसा तिने मानून घेतले त्याच वेळार तिचो नवो जल्म जाला म्हणून. She got hungry and thirsty for the word more and more. आणि त्या दिसात तिका आनीक देवाची उतर म्हाका शिकूंक जाय. Because now she's born of God. कित्याक आता तिका देवा कडलो जल्म मेवल्लो. The body, she was eating all her life. She was eating food for her body all her life. इतलो त्योम ती आपले कुडीक जेवण जाय पळय ते जेवताली. But now she got hungry for the spirit, and now the more and more she heard the word of God continually, her spirit started growing stronger and stronger. पण आता तिच्या आत्म्यांक जे जेवण जाय त्या जेवणाक ती भुकेंक लागली आणि तांनेवंक लागली. आणि ते उतर आत्मो आता ती बोरता जेवण दीत आसा आणि हाचे वरवीं तिचो आत्मो आता गोट जावंक लागलो, शक्तिवंत जालो. Now just now the tempo came with biryani. I saw the tempo pass by with biryani. आता ब्रदर म्हणता आपण पहिले गाडी आयल्या जेवण घेऊन पळय ती बिर्याणी घेऊन आयल्या. So the moment I said biryani, oh. बिर्याणी म्हणना फुडें हांवूच सगळ्याच्या तोंडाक उदक सुटले. Now the appetite has increased. I did not show you biryani. हांवें तुका दाखोवंकूच ना बिर्याणी, फक्त सांगला ते उतर आयकना फुडेंच. I only saw the tempo. I'm believing by faith biryani. I don't know. Oh. आपणे फक्त टेम्पो आयला तो पळयलो म्हणटा. आपण स्वतमानता भावार्थान बिर्याणी म्हणटा, खरे बिर्याणी आयला आपण नको म्हणटा. But mouth started watering. तोंडाक उदक सुटले म्हणटा. In the same way, listen to this. In the same way, when she got born again, her spirit started watering and said, I want more and more. And she said, good, I don't need to go to Emerald Lawns. I can sit at my house and I can watch it live. I can watch the recording. The food, the spiritual food is always fresh. It is an incorruptible seed. Praise God. Hallelujah. 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 तर जे भाशेन जेवण पळयतोच कुडीक जेवण पळयतोच आमच्या तोंडाक रूच सुट्टा आणि आमी म्हणटा आतां आमी इमॅजिन करता वय बरी रूच आसतली, बरो वास येता अशें म्हणटा. तशेंच ती म्हणटा जेन्ना तिणें देवाचें उतर आतां आयकलें तिच्या आत्म्यांतल्यान तिका आनीक रूच कशी आयली, म्हाका आनीक जाय, म्हाका आनीक जाय. आणि मनान ती आता ती चिंता आपणाक आनीक कशें मेवतलें म्हणून ती आतां प्रयत्न करता आयकपाक. आणि तिच्या त्या उतर आयकता पळय ताचे वरवीं तिचें आतां मन नुसरता आणि आनीक देवाचें उतर आयकपाक तिची भुगतान वाडटा. आनी ताचे वरवीं तिच्या कुडीन पेकोणी ओ कितें तिका प्रश्नाचो सुटावो आसा तो तिका मेवता. So how do you know you are born again? How do you know you are born again? आमकां कसो गमता की आमचो नवो जल्म जाला म्हणून? You are hungry for the spiritual food day and night. People who don't hunger for the word of God, they are believing that they are born again. Not yet. Because when you get born again of God, you are hungry for God, you are hungry for His word, you are hungry for heaven, you begin to live the divine heavenly life. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. जेन्ना आमचो नवो जल्म जाला म्हण कशें गमता, आमकां देवाच्या उतराची खरीच भूक लागता. तुका जाय सगळो वेळ तुका जाय आनीक 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 देवाचें उतर आयकूंक. जेन्ना तूं आयकना तुका कितें तरी दिसता, I'm missing something, I need to hear it, I need to hear it. Then you go, I don't know, I am sharing my experience. सकाळी उठलेत न्ही, उठता आसतनाच मोबायल हाडटा आनी किचनान धरता आनी ऑन धरता थंयसर. कोणाक पळय म्हाका And I every day like म्हाका पळय जोसली ना म्हाका. she doesn't even know. No, it's Konkani, no, she did not understand. Now this is the case, a real testimony. We are speaking in Konkani. Even though she can hear in tongues.
In the same way, a person who is not born again, he understands the word of God in tongues till he comes to the Lord and repents. And like she said, God, give me somebody who can teach me your word. God, I want to get connected to you. The moment she got connected, now the word of God is no longer tongues. She can understand God talking to her. Praise God. Hallelujah. 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 That is why there used to be a time when the sermon would go for 15 minutes. 15 minutes? Now look at yourself. Coming and sitting from morning till night, and at night also we have to tell you the bus is going, Peter, get into the bus. No, I want to say, no, you have to go because you have to go home. She's saying, You can see the desire. You can see that she became very quiet and she. Now, why is she doing that? Because she's hungry for more. Why? When you eat this food, your body gets energy. When you eat the word of God and the teaching of God, you get faith. And that faith is what brings healing, deliverance, everything of heaven. But if you don't eat the word, if you don't eat the word, now I'll prove to you. Let me show you the proof. How long you have been listening to us? Yes. Now get up in the name of Jesus. Come on, get up in the name of Jesus. Now start walking. You don't need anybody's support. You need faith to walk. Come on, walk. Come on, walk. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Thank you. Now tell me, how many people walk faster? You won't fall. Joshua, just go behind her. Marina, just go behind her. Walk faster. Don't touch her. Keep walking fast. Keep walking fast in the name of Jesus. Now, when she came in, 2 people carried her. How come now she's got up from a chair herself? How come now she's walking on her own? If 2 hours of teaching can do that, what happens 24 hours of teaching? God, hallelujah. Yeah, take a U-turn, take a U-turn. She's got a hearing problem. I just saw a hearing aid. Aha, eh, oh, aha, eh. Let us sit, we'll open the ears. Now when I said she will open the ears, can you see what happened? Praise God. Hallelujah. A candle in. Sit down. Have you ever opened deaf ears in your life? No. Do you want to open deaf ears? Are you ready to do the surgery? Yeah? So get up, leave the book there. Nobody will take your book. Yeah, nobody takes a book. Huh? Because the way she's holding a book, it is like gold. Why is she saying it is like gold? Because she knows the treasure that she has written in that book. If you say, somebody says, give me a book, I'll give you 10,000 bucks. She'll say, forget it, because what's in that book is worth, I can't even value it. It is limitless. Now she got a hearing aid, and we are going to go and open her hearing aid. Which one would be good, that I open the hearing, deaf ears, or she opens the deaf ears? Huh? So you all don't like me. You know why you're saying she? Then you can understand this girl has never done it before. And by faith, if she can do it for her, then you and I can do it. We all can do it because it's written in the word of God. Translate. तर ही आमची पयणा तुम्ही पळयल्या तिका ब्रदरान सांगली चल म्हणून तिका 8 आसतना 2 जाणांनी आताक धरून हाडून हांगासर बसयल्ली
पूण आतां तुवें 2 वरां देवाची उतर आयकली, आतां उठ आनी जेजूच्या नांवान चल म्हण तिका सांगिना फुडें भावार्थान ती उठली आनी लागली चलोंक, गेली आनी परत येता आसतना हांगासर पावन तिची स्पीड एकदम वाडली. ना त्यांना सांगले ना कान उगते करता काय नाही नीट ती टर्न मारता आसतना ब्रदरान पळयलें तिने ती इयरिंग एड घाल्ले आसा, ते तिका कानाकूय प्रॉब्लेम आसा, आयकूंकूय सारकें येना, पण तिचे कानूय उक्ते करया म्हणलें आतां. जाल्यार तितल्यान ती आनीक उर्बेन भरून वेगी वेगी चलोवन गेली. आतां ह्या भयणीक ब्रदरान सांगला की तुवें केन्ना तरी कोणाचे कान ओपन केले तांकां आयकूंक येता तशें, ती म्हणटा ना. तर आतां तूं करपाक तयार आसा जाल्यार ती तयार जाली. पूण ती आपलो बूक मांडयेर घेवन हांसली. म्हणटा तो बूक ब्रदरान सांगलें दवरा, कोण व्हरचना म्हणून. ते तो मांडयेर घेवन तो गोट कित्याक धरून आसा, जे भाशेन भांगार वो कितें ग्रेस्काय राखतात तशी, कित्याक ती जाणो त्या बुकान जी स्वता आसात डॉक्टरचे बुक पळय त्या बुकान सारकें बरयला बराबर बरयला. त्या बुकान जी तिने स्वता बरयल्ली आसा देवाच्या उतराची, ताचो वालोर कोणाच्यानूच करूंक जायना. तूं 10,000 तुका दिता, तो बूक म्हाका दी हांव व्हरता म्हणल्यार तुजे 10,000 तुकाच दवर म्हणटाले, तुजो म्हाका नाका. कित्याक त्या देवाच्या उतरां भितर जायते स्वता आसा आनी ती आपूण कशेंच सोडून दिवपाची ना. म्हणटच आतां हे भयणीचे आमी म्हणटा हांगासर तिचे वरवीं आमी पळय आतां ब्रदरान विचारले आनी एक क्वेश्चन आमकां, आपणे हांगाथान तिचे हात धरून कान ओपन करचे काय तिका शिकोवचे करपाक? जोशुआ, take a सगळ्यांनी close-up. सांगले की तिका दिवया, कित्याक हाचे वयल्यान आमकां गमता की आमकां सगल्यांक हो अधिकार दिल्लो आसा. जे कितें जेजून केलें, जेजू म्हणटा म्हजेर जी स्वत मानता ती सगळें तुमच्यान करयता आनी ताचेकीन उच श्रेष्ठ वस्तू तुमी करतल्यात. तर तीच अधिकार आमकां दिल्लो आसा. तर आतां हांगासर म्हणटा आमी हे भयणीचे कान उकडटात ते देवाची महिमा हांगा पळयता. Are you born again? Born from heaven. So are you supposed to overcome the world? Hey, just put that 1 John 5:4. Are you supposed to overcome the world? आमचो नवो How? जल्म जाल्लो आसा आनी कशें आमी संवसाराचेर जैत व्हरता? By faith or by praying? भावार्था वरवीं आमी संवसाराचेर जैत व्हरता. Hallelujah. हालेलुया. So let me give an illustration. Your keys fell into a pipe. एक उदाहरण भाव आमकां दिता. आमची चावी आसता पळय ती पडली आनी कशी पडली, एका पायप आसा न्ही, पायप ते And there's a ring पायपान on it. आनी त्या पायपाचेर एक रिंग आसा. So you take a tar, you take a thin tar, bend it, and then you put it down, and you try to put it in the ring. The moment you got it in the ring, slowly you pull it up. And now what comes along with that? Key. तर एक उदाहरण आमकां, आमची चावी पडली पूण ते चावयेक एक रिंग आसा आनी ते चावी पडटा हिंच्या एका पायपान. आमी कितें करता, एक सोरी घेता बारीकशी, ते सोरयेक असो एक हूक कसो करता आनी तो हूक लू त्या पायपान देंवयता आनी ते त्या रिंगान ती सोरी तो हूक भितर घालता. आनी जेन्ना आमी पडलेलो की तो हूक गेलो म्हणून त्या रिंगान मागीर लू आमी वयर काडटा ते रिंग, पूण रिंगा बरोबर कितें वयर येता? चावी जी भितर पडलेली. Correct? अनेक एक उदाहरण. For all the ladies. सगळे आमकां बायलांक एक उदाहरण दिता ब्रदर. You all wear sari. Now in Goa they say we don't wear sari. Okay. You wear the pant with a nada. चुडीदार ओके साडी घालता का विचारता. Sari, you can't wear sari without a petticoat. तो घागरो आसता न्ही साडयेक भितर, घागऱ्याक नाडो असा. नाडो आसता न्ही बांदपाक ते दोरो कितें म्हणटात तो. If there's no nada, sari come down. दोरो तो नाडो आसा तो बांदूंक ना, तो टायट जाल्यार ती साडी देंवतली. Now the child came and pulled the nado out. Now what does the mother do? Are how to put it in, man? Now she's trying to put it in. Will it go? तो नाडो तो Now some of them are giving me advice. Safety pin. Safety pin what will do? You pin it there and nado out. तर तो नाडो आता भुरग्यान येवन अशी दोरी खेवता खेवता ओडली आख्खीच भायर ओडली. आता कितें करूया, तो परते घालूंक वेता तो नाडो तसो बेश्टो वेता भितर. Hey, please don't get angry, huh? Let's say, baby, don't get angry, okay? You pulled the nada out, and mommy is about to get dressed up, and you're saying, "Mommy, nada, nada, nada." Now what will mommy do? What will you do? The nada has come out. Sit and put it in now. How will you put it in? Yeah, with that safety pin.
With the safety pin, how do you do that? You have to put it for one end and then No, you just tell no. सेफ्टी नाडो भायर सरलो जाल्यार कहो भितर घालप गा म्हणटा ब्रदर पोंताक सेफ्टी पिन घाल आनी तो आतां हे आहा न्ही शिवलेले ती पट्टी आसा तातूंत आतां स्टार्ट कर इली टेक्स टाइम बट यू हॅव टू पुश इट इन एंड देन कीप वन एंड आउट एक पोंत भायर दवर आनी दुसरे पोंत सारखे पासार जाले की दुसरे पोंत आयले You मागीर have done it, yeah Really? yes first time when you buy a new gagara you have to do it that way only how you Oh, you'll get without a cord? yeah the gagaras come without a cord then you have to buy the cord and pass it in. Oh my God, I never knew that. No. Kelinda, you got a pin of heaven called the Word of God. Now, when you are putting your finger inside and you're speaking the word, that word is going to go inside our ears. And as you are believing in God, that word, as it goes in, it finds the place that is the cause of deafness, and it goes and kills it there, and it comes out of the other side. Nada? Praise Correct? God, hallelujah. Now, when it comes out, is there any space vacant or fully covered by the nada? Fully covered by the Is there a gap? no. In the same way, when you put the word of God inside, it goes inside, finds all the gaps which is blocking our ears, and fills it with God's word, which is life and spirit, alive and active, sharper than two-edged sword, is going in, destroying the deafness completely. And now she begins to hear. Praise God. Hallelujah. 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 Follow this instruction. Yes. Follow this illustration. Imagine it, and then we start. Are you ready? So you got a safety pin. The word of God. Put it in our ears. Can I? Put it in our ears. And whatever I'm speaking, say the same, but use your imagination. Okay? You remember the key? Remember the key? When the word goes in, it finds the loop. And now when it found the deaf spirit inside, you won't feel anything on your finger. Remember this, it's faith, no physical evidence. As soon as you hear the Lord say, pull it out, you say, come out of her. And then next moment, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, Jesus. Are you ready to do it? Follow the instruction. Go ahead. Hey, first thing, you got a big nail? Thank God. Because what happens, deaf ears open, but the ears are bleeding. Why? Pulling out, she pulled the skin also out. Okay, Joshua, take from a close range. तर भावान आतां शिकयलें जे भाशेन Remove your hearing aid, please. घागरो घालता तेन्ना घागऱ्याक नाडो आमी घालता आनी तो कसो घालता कोण बॉप्पीन घेतात कोण सेफ्टी पिन घेतात आनी इलो 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 करून तो घालता आनी Relax, you got faith, man, enough. A little faith to move the mountain. Don't you struggle. Put both your fingers inside. तर आमी पळयता ते See, listen, watch this. You put the finger inside. As you're speaking the word is like a cord going right inside. Finding that key. Thank you. Finding that key, loop, going inside, and now by faith, say, in the name of Jesus, deaf spirit, come out. When you say that, the job is done. Okay? Not more than 1 minute. Operation, surgery. Put your both fingers inside. Close your eyes, concentrate. Now say this, Lord Jesus, I am born of God, and therefore I overcome the world. I have victory over the world because of my faith. In the name of Jesus, I speak to the deaf spirit. Deaf spirit, I curse you. I curse you In the name of Jesus. in the name of Jesus.
And I command you, and I command you, come out of her now. come out of her now In the name of Jesus. in the name of Jesus. Lord Jesus, Lord Jesus, put your fingers in. Lord Jesus, Lord Jesus, I believe I believe the deaf spirit is gone. that deaf spirit is gone. And now your anointing And now your anointing is recreating her ears, is recreating her ears, that she's able to hear that she's able to hear clearly. clearly. Thank you, Lord, Thank you, Lord, for this recreative for miracle this creative miracle in her body. in her body. In Jesus' name. In Jesus' name, Amen. amen. Give that lady the mic, Baba. Okay. Ask her. Hey. Ask her what is her name. Not Hey! on the mic. Nothing yet. Can you hear me? Not a sound? Not even a sound? She said yes. She's answered. Can you hear me? No, I don't feel it. What's your name? Can you hear a sound? Can you hear a sound? Zero? Not even little? With the hearing aid you can hear? With this you can hear? What I'm speaking you can't hear. Father, in the name of Jesus, I speak to you, Spirit. In the name of Jesus, you deaf spirit, come out of her. And I thank you and I praise you, Lord, for recreating her ears that she's able to hear clearly in Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for recreating her ears. Hallelujah. Now, what else? Did you hear that? Did not hear anything. Put that. Did you hear me now? Now, when I was speaking, could you hear a sound? When I spoke to you very closely, now did you hear from here, from this hearing aid or this? Okay, put it off. Just put it off. Let it be there. Hallelujah. 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 Hallelujah.
I live in Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ती ती द्वेषाक लागून You can wear ती that. इयरिंग एड घालता काल सांगताली आमकां ती कित्याक लागून तरी आपणाचे कानाचेर इफेक्ट जाला आनी आपणाक आयकना आनी आयज आतां ब्रदरान पयलेच तिथे भयणीन आमचे मागणे केले तेन्ना मातशें तिका आयकूंक लागले आतां ब्रदर मातसो पयस रावलो जाल्यार बरो 1 मिटर भर पयस रावल्यार तिका आतां आयकूंक येता इतलो गो तिका आयकनासले कानान सांगचे पडटाले तर आतां तर इतल्या वक्तान तर हांगासर 1 मिटर पयसान तो तिका आयकता जाल्यार ब्रदर तिका म्हणटा जितले तूं देवाचें उतर आयकताय ताचे वरवीं तुज्या कुडीन पेकोणी जावन तुका पूर्ण ते इयरिंग एडा बगर तुका आयकूंक जातलें. Okay, praise God. Now, do you believe you are completely healed? Completely healed. Yeah. Do you believe that? So, without fear, will you start walking now? Are you ready to walk without fear? Then get up and walk straight as how you used to walk before. Get up and walk. Walk. Start walking. No struggle. Keep walking. Keep walking. Straight. Thank you. Keep Jesus. walking. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Keep walking. Thank you, Lord. Thank Faster. you, Jesus. Thank you, Lord. Faster. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. 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 Come back. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Yeah, sit down. Sit down. Now tell me, is there a big difference? उडो पळयल्या तेन्ना नाचे मध्ये अंतर आसा की ना उडो सिस्टर फाटल्यान रावल्ली तिचे पडत म्हणून स्लो चलताली आतां धांवल्ल्या भाशेन जाता तिची पावलां फक्त चलोना ती शी वॉज एक्चुअली अबाउट टू शी वॉज क्वायट फास्ट अबाउट टू रन. So the word of God brings faith. देवाच्या उतरा वरवीं भावार्थ येता. She is smiling now. Hallelujah. Now, has the hearing improved? Has the hearing improved? Yes? What's your name? Your name? Amelia. तिने आपले नाव सांगले एमिलिया. Did you have dinner last night? So are you going to have lunch today or fast? Will you have lunch? Biryani? Hallelujah. 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 So we can see faith gives you victory. भावार्थावरवीं आमकां जोईत मेळटा. And faith comes by hearing and hearing the word of God, the preaching, the teaching of the truth. भावार्थ आमकां कसो येता देवाचें उतर आयकून आनी आयकून जी शिकोवण मेवता जें प्रवचन जाता ताच्या वरवीं आमचे भितर भावार्थ येता. Can we break for lunch, Xavier? Is that okay? Okay. Father in heaven, we thank you, we praise you. स्वर्गीचे बापा तुका आमी आर्गां दिता आनी दिनवास दिता. Is there anybody sick over here? Lift your hands up. All those who need some healing. कोणाक कुडींत कसली पेकोवणी जाय जाल्यार हात वयर काडचो. All those who need healings. कोणाक पेकोवणी जाय कुडींत दूख आसा Can you just stand up on your feet wherever you are? उबी रावशात तुमी कोणाक कुडींत दूख आसा ताणी Those who need some healing, can you lift? तुमकां Can you just पेकोवणी stand जाय up? ती उबी रावात जेजूच्या नांवान. Heavenly Father, स्वर्गीचे बापा no, you can keep your hand down, no problem. हात सकयल घाल. Listen to every word. कान चित दिवन आयका कितें सांगता ते देवाचें उतर. Heavenly Father, स्वर्गीच्या बापा we thank you, we praise you. आमी तुका आर्गां दिता आनी दिनवास दिता. We have been learning आमी सकाळथान शिकता that faith
की बावार्थ येता overcomes the world. आणि बावार्था वरवीं आमी संवसाराचेर जैत व्हरता. We thank you, Father, तुका आर्गां दिता बापा for your son Jesus, तुझ्या जेजू तुझ्या पुता खातीर who took our place on the cross. ताणे आमचो जागो त्या खुर्सार घेतलो. It is not what I've done, जे हांवें केलां म्हज्या कोरण्याचेर दवरलेले ना, what I failed to do, वो हांवें करूंक ना पळय त्यो वस्तू, but I choose to believe पूण हांव ह्या वेळार सोत मानता what Jesus has done for me. जेजून म्हजे खातीर कितें केलां पळय तें. Heavenly Father, सर्गीच्या बापा, you love the world so much तूं ह्या संवसाराचो इतलो मोग करता that you gave your only begotten Son, की तुवें आमचे खातीर तुजे एकल्याच आपुरबायेच्या that पुताक whosoever मोखून दिलो. believes in the sacrifice of your Son, जी कोण तुझ्या पुताचे बळेचेर सोत मानतात ती, those who believe in the death of Jesus on the cross, जेजून खुर्सार जो मेलो ताचेर सोत मानतात those who ते, believe his burial and his resurrection, जी कोण सोत मानतात की ताका पुनर्जीवन जालो म्हणून तो, those who believe they shall not perish. जी कोण जेजूचेर सोत मानतात ती केन्नाच मोरची नान. Jesus, जेजू, your body was wounded, the Bible says, पवित्र पुस्तक म्हणटा की तुजी कूड आख्खीच घायाळ जाल्ली by those wounds आणि तुझ्या गाया वरवीं I am completely healed. म्हाका पूर्ण पेकोवणी मेवल्या. Jesus, जेजू, your body was wounded for my sake, म्हज्या खातीर तुझ्या कुडीचेर तुवें कोश्ट आनी त्रास सोंसले and by those wounds आणि तुझ्या गाया वरवीं I am completely healed. म्हाका पूर्ण पेकोवणी मेवल्या. Lord Jesus, मोगला जेजू, you shed your holy blood for me, तुवें तुझे पवित्र आमोळीक रगत म्हजे खातीर sinless वारोवन blood दिले. for me, ज्या रक्तान पातोक नासले ते and that वारोयले sinless blood is washing me now. आणि हे तुझे पवित्र आमोळीक रगत म्हाका ह्या वेळार धुवन काडटा. Your sinless blood is washing every sin of mine. पातोक नासलेले तुझे रगत म्हजे एक एक पातोक धुवन काडटा. Your sinless blood is delivering me right now. तुझे पातोक नासलेले रगत ह्या वेळार म्हाका सुटका दिता. Satan, you have no more power over me. सैताना, तुका म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. I am the body of हांव Christ. जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. I am the body of हांव Christ. जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. I am the body of हांव Christ. जावन आसा जेजू क्रिस्ताची Everybody कूड. say that I am the body of Christ. मुणात हांव जावन आसा जेजू I क्रिस्ताची am the कूड. body of Christ. हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची Everybody कूड. say that I'm the body of Christ. मुणात हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. I am the body of Christ. हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची I am कूड. the body of Christ. हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची I am कूड. the body of हांव Christ. जावन आसा जेजू क्रिस्ताची I कूड. am the body of Christ. हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची I कूड. am the body of Christ. हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. Satan, you have no power over me. सैताना, तुका म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. Satan, you have no power over me. सैताना, तुका म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. Sickness, you have no power over me. सिकनेस, दुयेंताक, पिडेक तुझे म्हजे वयर Sickness, you have no कसलोच, power over me. पिडेक तुझे म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. Sickness, you have no power over me. पिडेक म्हजे वयर कसलोच अधिकार I ना. receive my miracle now. म्हजी मिलाग्र आतांच ह्या वेळार हांव मानून I घेता. receive my miracle now. म्हजी पेकोवणी ह्याच वेळार हांव I मानून receive घेता. my healing now. म्हजी पेकोवणी हांव मानून घेता I ह्याच declare वेळार. I'm healed now. हांव म्हणटा की म्हाका पूर्ण पेकोवणी I am मेवली. completely healed now. म्हाका पूर्ण पेकोवणी I am मेवली. loose now. म्हाका सुटका I am मेवली. loose now. म्हाका सुटका I am मेवली. loose now. म्हाका सुटका मेवली. I am 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 loose now. म्हाका सुटका In the मेवली. name of Jesus. जेजूच्या नावान म्हाका In the सुटका name of मेवली. Jesus. म्हाका जेजूच्या I नावान am सुटका loose मेवली. now. म्हाका सुटका मेवली. I am loose now. म्हाका सुटका मेवली. I am set free now. म्हाका सुटका फावो I am जाली. set free हांव now. मुक्त जाल्ले आसा. Completely set free हांव now. मुक्त जाल्ले आसा. Completely set free now. पूर्ण सुटका जाल्या. Satan, you have no power over me. सैताना, तुका म्हजे वयर In अधिकार the ना. name of Jesus, जेजूच्या नावान I receive my recovery. म्हाका म्हजी पेकोवणी म्हाका I मेवली. receive my healing. म्हजी पेकोवणी I म्हाका receive मेवली. my healing. म्हजी पेकोवणी म्हाका I मेवली. receive my healing. म्हजी पेकोवणी म्हाका I मेवली. receive my healing. म्हजी पेकोवणी म्हाका I मेवली. receive my healing. म्हजी पेकोवणी I म्हाका receive my मेवली. miracle. म्हजी सुटका म्हाका मेवली. By the wounds of Jesus, जेजूच्या गाया वरवीं I am completely healed. म्हाका पूर्ण सुटका मेवली. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Now look at your body, wherever you had some pain or whatever you had. आता तुझी Begin to कूड move that part of your body. खंय तुका दुख जाताली Begin तो to भाग move that पळय. part of your body.
जे तुझी तुका दूख जाताली ती Jesus is तुका here. हालोवन पळय तुजी ते कुडीचो भाग Move पांय that part of हालोय your body. तोपरां हालोय किसो तुका जायना आसले बागो घालपाक पळय करून पळय जे तुझे भूज दुखताले तुझे हात दुखताले पाय दुखताले हालोवन पळय Those who are standing, जी कोण उबी आसले begin to do that. चेक कर तुका खंयचो दूख आसली खंयच्या भागांत ते दूख आसा की ना And now the पळय. pain is all gone. आणि दूख आता गेली तुझ्या अंगांतली Jesus has healed you. जेजून तुका पूर्ण पेकोवणी दिली The Spirit of God has healed you. पवित्र आत्म्यान तुका पेकोवणी दिली And you are completely set free. आणि तुका पूर्णपणे पेकोवणी मेवली And you are completely set free. आणि तुका पूर्ण पेकोवणी All those who मेवली experience that, lift your hand up. जांका पेकोवणी मेवल्या कशी दिसता या वेळार मानून घेतात ते हात वयर काढात. Look at the people lifting their hands up. पळयात वळून पळयात कितल्या जाणांनी हात वयर काढला जेजू वरवीं पेकोवणी मेवली पळय ती. Baby, I want you to go and minister to her. Baby, do you understand English? Yes. Do you believe the Lord has healed you? Do you believe Jesus has healed you? Take off that walking chair. Now start walking slowly. Very good. Very good. Spirit of God, we thank you for your power flowing into this baby. We thank you, Lord, your power flowing into this baby. I speak to the legs be loosed. I speak to the body be loosed. Every organ in our body be loosed in the name of Jesus. In the name of Jesus. We thank you, we praise you. Hallelujah. 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 Keep walking in Jesus' name. Jesus is the strength of your life. Jesus is the strength of your life. Jesus is the strength of your life. Hallelujah. 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 Hey Hallelujah. baby, keep saying hallelujah. 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 Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I'm completely healed. I am 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 completely healed. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Just hold lightly. Let her legs lift the body. Let the legs take the weight of her body. Yeah. Hold it loosely. Yeah. Now walk. Now walk. Good. No problem. Come on, walk. Very good. Yes, Jesus. Hallelujah. Very Thank you, Lord. good. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Very Thank good. you, Keep it Jesus. loose. Keep it loose. Thank you, Keep it Lord. loose. Thank you, Lord. Thank Come on, you, keep Lord. walking. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus Lord. is Thank giving you the strength. you, Lord. Jesus is giving you the strength. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Yeah, you can turn now. Thank you, Jesus. Keep her light. Keep her light. Hold her lightly. Yeah. Come on, baby. You can do it. Jesus is with you. Come on. Say, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Keep saying, Jesus, I love you. Jesus is giving you the strength to walk. Come on. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. You're the daddy. इंग्लिश बात करता है नहीं ऐसा ऐसा वो जो अभी कर रही है इसके पहले करती थी क्या या ऐसा नहीं चलती थी अभी पहले बार चल रही है कितने सालों के बाद चल रही है She has never walked in her life. She has been born this way. And now the father is saying, for the first time, she's walking this way. बोलिए हिंदी में बोलिए वो पैदा हुआ तभी से चला ही नहीं सर कभी जिंदगी में चली नहीं है चली नहीं आज पहले बार ऐसी हाँ, खड़ी है और चल रही पहले ऐसा है दिख के जाता था सर वो फिर बाद में ऑपरेशन किया पैर का अभी डॉक्टर ने बोला वो वॉकर देने के लिए वैसे ही वो एक्सरसाइज करते रहता था अभी ऐसा नहीं चला सर वो ऐसे नहीं चलती थी नहीं चलता चलाइए चलाइए आज जरा लंच लेट हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी हम चलते हुए देखेंगे चलाइए थैंक यू प्रभु यीशु के नाम से बिटिया चलो प्रभु यीशु मैं तुमसे प्रेम करती हूँ बोलते जाइए प्रभु यीशु मैं तुमसे प्रेम करती हूँ
थैंक यू जीसस। एक काम कीजिए भाई साहब, उनको हल्के से पकड़ना, होल्ड इट लाइट, यू लीव इट जोसली, यू लीव इट। उनको खाली अपने पैरों पे खड़े होने दो। उसका बैलेंस नहीं है लेकिन पैर पे खड़ी रह सकती है अभी बिटिया। खाली खाली बाजू में से पकड़ो, उसको ऐसे ही पकड़ के रखो। बिटिया, ए बिटिया, खड़ी रहती है ना अभी? हाँ, पैर वजन उठा रहा है, पैर मजबूत हो गया है, हो गया ना? यीशु तुम्हारे साथ है। अभी 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 हल्के से देखो, हल्के से हाथ, जैसा हम साइकिल को पकड़ते ना, हल्के से छोड़ देना। छोड़ो छोड़ो, छोड़ दो। जोसली स्टैंड बिसाइड। छोड़ो। Zollmangtan cannot solung namta. अभी इससे होता है कि ये वजन, उसका पैर पहले बार अपना शरीर का वजन उठाता है। पैर अब मजबूत हो गया है। अभी वो इतने सालों के बाद पहले बार चल रही है, तो वो सीख रही है कि पैर पे शरीर को कैसे बैलेंस करना है, क्योंकि वो जन्म से कभी चली नहीं है। प्रभु को जोर से ताली बजाएंगे हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज बहुत सारे चमत्कार होने वाले हैं। आपका क्या हुआ है? What has happened to her? Kidney? Yeah. Okay. Heavenly Father, we thank you, we praise you. In the name of Jesus, I curse every infirmity. I curse that spirit of infirmity, that suffering, that sorrow, that pain. In the name of Jesus, I command every organ in a body, internal organs, be restored completely in the name of Jesus. Be restored completely in the name of Jesus. I speak to those kidneys. Receive life. Receive life. Jesus, you came to give life. Life in abundance. And I speak life into this body in Jesus' name. Lord, your word declares, by your stripes and by your wounds, we have been healed. And we believe you, Lord, as your word says, she is completely healed in Jesus' name. Amen. What do you believe, sister? Can you take off that mask so that she can talk? What do you believe? I believe I'm healed You are healed by Jesus? by Jesus' name. Yeah, Do you believe that? yeah, That you are completely healed? yeah. Then you will have to prove. You will have to stand on your feet. Yeah, you can take the support of the chair. No. Can you hold that? Hey, Baba, Nelson, just hold the chair. Lift it up, lift up the chair. Let it be. Just hold that plastic. Yeah. Now I want you to say, as you walk, Jesus, I'm walking in your name. Jesus, I'm walking in your name. Keep walking. Jesus, I'm walking in your name. Jesus, I'm walking in your name. Jesus, I'm walking in your name. Xavier, just be with her. Jesus, I'm walking in your name. Keep believing. And as you're believing, everything in your body is dying, which is not of the kingdom. And the life of Jesus is being restored. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Every test report has changed. All the tumors are destroyed in Jesus' name. She's completely restored, completely recovered in the name of Jesus. Yeah, come back. Lord, I thank you that she's completely recovered and restored in the glorious name of Jesus. Amen. Amen. And amen. And amen. And amen. And amen. Now, sister, how do you feel now? Better. Sorry? Thank you, Jesus. That's God's power on you. Holy Spirit is working miracles in your life. You shall live and not die in Jesus' name.
You shall live and not die in Jesus' name. I rebuke the spirit of death over your life. You shall live and not die in the name of Jesus. Your body is restored. That's God's anointing all over your body, restoring your body completely in Jesus' name. Can you tell me what's happening to you? Your whole body is shivering. What else is happening? No. You're feeling something different. Yeah. All the pain is gone. Pain is gone. All the pain is gone. Your body has recovered. Yeah. Tumors are gone. You're completely healed. You are a good believer. Your faith has healed you. As Jesus said to the woman, your faith has healed you. I'm also saying to you, in the name of Jesus, it is your faith that has healed you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You will come, stand here in the future with all the test reports saying, no tumors found in Jesus' name. I won't be there here, but my team will be there. I'll be in London and I'll be watching you from London. You coming and testifying. Your whole face has changed. Your whole body has changed. Everything in you has changed. And this is the work of the Holy Spirit. Praise God. Hallelujah. Is your mama? Was your mama standing like this? She is completely healed. She doesn't need support. She needs Jesus. And Hallelujah. Jesus in her has healed her. Has she been listening to the teachings? Yeah, you can take off your mask. Yeah, I make her listen. she's I been got- listening on the YouTube. Yes, I contacted your team and I made her listen every day to your. And that's why she came here prepared, like the woman with the issue of blood. She came prepared. She touched Jesus' garment and she got completely healed. Praise In the God, same way, hallelujah. she came to the house of God to take a healing. I'm all anointed now. I got fire of God on me. Hallelujah. 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 The fire of God is moving in this place. There are healings. There are miracles in this place. There are healings. There are miracles in this place. Hallelujah. 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 Lama. Come on, let's give the Lord a highest praise. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Come on, everybody. Raise your voice. Praise- Hallelujah. 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 Come on, raise your Hallelujah. voice. वडल्यान म्हणत ताळो वडल्यान म्हणत आर्गा तुका चेसू मोहिमा तुका That's God's चेसू power. तुका चेसू Hallelujah. Touch her, Lord. Hallelujah. Touch. Hallelujah. Fire of Hallelujah. God. Hallelujah. इथे दे- दे- Burn Hallelujah. every Hallelujah. infirmity. Hallelujah. Hallelujah. Fire of God. Hallelujah. Purify. Hallelujah. Fire of God. Hallelujah. Purify. Hallelujah. Purify. Hallelujah. Sanctify. Hallelujah. Thank you for your touch. Hallelujah. Thank you for your touch. Hallelujah. Thank you for your Hallelujah. touch. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. 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 Can you tell us what's happening to you? What do you feel? Are you healthy? Yeah. I should be healthy. Sorry? I should be healthy. Fine. Thank you, brother. Thank you. Okay, you want to sit? Thank you, Jesus. Yeah, just get the chair here. And please don't go home. Listen to the teachings. By evening, we will see the glory of God do more miracles in you. Okay? Now you enjoy your food. If you have not been able to eat today, you shall eat good food and it shall be digested with no problem at all. That's what I said. You shall eat
this food, and there will be no problem at all. Your whole digestive system has been made new. Bless you, Jesus. Oh, yeah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank Father in heaven, we thank you for all these creative miracles over here. you, We, Lord. Thank you. we thank you, we praise you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. For your Holy Spirit that you have given to us. And Holy Spirit, thank you for ministering to us, setting us free from sickness and disease, and very much thank you, Lord, for setting us free from unbelief. Thank you, We are connected to you, Jesus, and those who are connected to you, Jesus, are never put to shame. We shall not perish, but experience that everlasting life forever in Jesus' name. Amen. 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 And thank you, Lord, for the food that you have provided. And this food is your doing, O Lord. Thank you for the caterers who have with love prepared this food. And as we partake of this meal like the early church, let love be shared and let this food bring healing, good health in every area of our life. And let this health be a blessing in the lives of others. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Yes, God. Hallelujah. 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 Hallelujah.